आमच्या मध्ये असताना राजकीय केली आमच्या मध्ये असताना दुसरं
सोम्याची घरी आसा एक माता घरी दिसाल्या ती उठली केदार सोमी त्यांच्या घरात राहतलो त्याच्या जिणेत राहतलो त्या सगळ्यात राहतलो आपल्या बाबाक मरण आयलं म्हणून बाबा ती भयणाची दिसतात ती म्हणतात सोम्या तू आमच्या नाच करता आमच्या बाबाक मरण येणं आसले म्हणजे सोम्या तू आमच्या घरात असलो तर आमची घराची परिस्थिती अशी जाणी आसली सोम्या तू आमच्या वाट्यार असलो तर आमच्या वाट्यार अशी घरां आसले सोम्या आमच्या कार्यात आमच्या सहसंगीत ते तू आसलो तर अशी घरां आसले आमकां असले कष्ट अथवा हे आसले कितें सोम्या तू नातलय आता ये सोम्या आनी तू आमच्या घरात राव ते सर काम करून सांगले तुका बाळ सोडतो सच्चे ते वेळार सांग इलोस वेळ आमी बरे वेळ सोडून समाधान मेळया बघायचं तुमचे वेळ काढून आज तारक सोम्या कोणा ग्रुप कोणा गावम्या कोणा सगळ्यांना आणि तुमका तुम्ही समर्पण दिला असना तो सोम्या संतोष पावतो तुमच्या तरी कित्याक आणि आपले आपण एक पावतो तुमचे वेळ काढण्याचे चिंतात आणि तो तुमका वेळ दिता कित्याक सगळं संसार सांभाळून असं जाल्यार आमकां अनेक वेळ दिता अनेक वेळ दिता आमच्याकडे मोबाईल आसा मोबायलाची इतले मोबाईल आसा की त्या मोबायल दोन सिमा आसात तरी आसतना एक्टिवेशन आसता कनेक्शन आसता आमचे मोबायल सुद्दां एक्टिव आसता अशे रितीन आमचो सोमी आनी एका गेली एक उतर आमी काडल्यार एक वेळ काडल्यार सोमी आनी आयल्यार सोमी आमचे कडेन आसता मित्रांनो भोंवतरां बरी आहा सोम्याक दीस पळय घ्या फाटल्या दीस पळय 500 म्हयने आदी 15 म्हयने आदी ते भुरगे ते अशें जाता काय कशी दुनिया आहे म्हणून लागले आज सगळ्यांना आमची पडेल म्हणून आता आज सगळ्यांना आमची पडेल म्हणून काय कशी दुनिया आहे सगळे देवाचा आज सोने नाही बघा दुनिया रुपार मी असं कित्याक आमचे खरंच तो खरंच तो आदर असा त्या कोणाच्या खातीर त्या बेटच्या खातीर त्या उतराच्या खातीर त्या मागवतो आणि त्या आम्ही शिकणार जातो आमकां भेटून समोर पाहिजे एवढ्या बेटीचा सोन्या खाल्या पाठवून कित्याक जायती आसा जायती लोक आसा जायती कामत आसा जायती घर आसा जायती बरेपण आसा जायती प्रेस आसा सगळे आमकां दिता आनी पयल्या सर दिता आमकां ह्या संवसारांत बरें जिवीत आनी एका संवसारांत शास्त्रीय जिवीत तर वचन आमी आज हांगासर आसतना आमी क्रिस्त सगळे एक जावन प्रयत्न करया हो वेळ करता आसतना सुमेर सांगता क्रिस्त सगळे एक जावन प्रयत्न करया आनी क्रिस्त सगळे एक जावन परोसी घडला पयल्या पत्रांत इपतो वळी आमी वाचता आमी क्रिस्त सगळे एक जाया देखून आमच्या जिणेंत आतां म्हणजे कितें आमचें ती घडटा कितें आमचें ती घडटा सुमेर आपूण ती विश्वास दवरल्यार आमकां सुटका मेळटा सुमेर विश्वास दवरल्यार आमकां सुटका मेळटा सुमेर कोण करता तो बेगी वचून आपले माथ्यार रडटा आनी माथ्यार रडटा मातून किर्तनां करता आमी वाचले जाल्यार थंयसर कीर्तन म्हणटा तुमी आमी तुजी कर आमी कस कर पेद्रू म्हणटा जाल्यार मास्तर मेळ्ळी तो म्हणटा तुमी आमी पयस आमी पावली आनी अशें तुमी आमी विश्वास दवरल्यार आमकां जिवीत मेळटा कित्याक सोम्याक आमच्या पातकांची गरज न्ही सोम्याक आमच्या पातकांची गरज न्ही आमची गरज आसा आनी केदार सोम्या सांगता जेता आमच्या पातकांक देव बक्षिता आनी देखून त्या पातीबाय म्हणटा वस्त न्यास करता काय वस्त न्यास करता काय ते बरो जाताय जाल्यार थोडे दीस मेळटा वेळार तो कितें म्हणटा दुसरी म्हणटा वस्त न्यास करता काय आतां आमचे सांगता आमी खुशी करता म्हणटा जेजू ओ वेळ सांगता सगळं खुशी करता म्हणटा जेजू वस्त बरें सांगता खालीच मन पितळ शुद्ध कर आनी एकदा म्हणटा मस्त आसा तेजो तिसऱ्या अध्यायात दिसा वळेत आमी कोण दार मारतलो कोण म्हाका दार ती घडटा कोण म्हाका दार ती घडटा काय सांगता तेज्या घरांत येतलो बसतलो रावतलो जेवतलो तेज्या घरांत वस्ती करतलो आमी जावन आसा शिगण्याचें मंदीर आमी जावन आसा सोम्याची आनी आमी जावन आसा ताबरनाकल कित्याक जेजू आमी अनेक वस्ती करता घेत आसना थंयसर जेजू आमचे ते वस्ती करता देवाचो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र पवित्र
92 페이지는 페이지 92. Повітатмя, Левон є, очитай дуравон є, у сварту совакон є, очитай дучів є. देवाच्या आत्म्या आमचे देवन ये, जेजूच्या आत्म्या आमचे देवन ये, पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये. आमचे देव तुझी शांती समाधान आमकां फावो कर. ही सगळी फळां तुज्यान तूं आमकां बर. पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये. आमकां नवें रूप दी, संवसाराचें रूप बदल. पवित्र आत्म्या देवन ये. देवा बापाच्या जेजूच्या आत्म्या देवन ये. आमच्या खालीच आमचें मन तुका समर्पण दिता हांव. आमच्या शिरांनी, आमच्या कुडींनी, आमच्या मनांत, आमच्या आत्म्यांत तूं राज कर. तुजें मंदीर जावन अशें आमची कूड तुका आमी समर्पण दिता. तुजे आशिर्वाद कृपेन तें बरें तें पवित्र कर. पवित्र आत्म्या देवन ये. Hankar moso dostana kalte pontushi kai sangata hankar moso dostana kalte pontushi kai wangri cinta yetana more Повітатмя Девон є, очитай дуравон є, у сварту совакон є, очитай дучів є. आंकां मरेचेर इगर मातेचेर देवदूतांचेर आनी समेस्तांचेर जी कोण पवित्र आत्म्या मागता तांचे देवन येयल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवन ये. जेजू सांगता संवसाराचेर राजवटी चलोवच्या. जेजू सांगली उतरां सगळीं नितळ निर्मळ कर, समजोवंक आमकां आदार करच्या, आमकां कुमो करच्या, आमकां वाट दाखोवच्या, काळोखां उजवाड हाडच्या. पवित्र आत्म्या आमचेर देवन ये. आमची तसली पिडा पयस कर. आमची मागणी, आमचे गरजो ती आमी तुका समर्पण दिता हांव. आनी आमकां कितें गरज आसा आमी मागच्या आदीं तूं जाणाय म्हणून पळय जेजून आमकां उडाप केल्या. पवित्र आत्म्या आमचेर देवन ये. आमच्या सगळी पिडा खाण उडय, भें खाण उडय, अस्कत्या खाण उडय, आजके सैम खाण उडय. आनी जें कितें आमकां जिवीत पाळूंक, नियाळूंक, उपादेश पाळूंक आमकां आडखळ येता, सगळें आमचें तें खाण उडय. आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत
नाना तरे तोंदरे आमकां दोस्तात सगळे ते खाण उडय आमकां सुटका दी पवित्र आत्म्या देवन ये पवित्र आत्म्या देवन ये Kain portana adar tu boy sanata kain portana adar tu magnyar dhyana rastana magum makashi Cetăi tu ravonghe Osvar tu sobangonghe Cetăi tu jienghe पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता म्हणटा रोमांकारां बरयल्लें 8वें अध्याय 26 वळ तो आमकां चलयता म्हणटा जो आमचे 16 अध्याय 13 वळ तो आमकां शिकयता तो आमचे लागीं उलयता तो आमकां उडापें करता तो आमकां प्रेरण दिता जेजूक आमकां साक्ष दिवंक आदार दिता आमकां प्रोत्साह दिता आमकां आपयता आमकां स्पिरितान भरता आमचो बाबार्थ घट करता आमचे खातीर मागता मनशां मुखार प्रभात करता स्वताक साक्ष दिता आमकां संतोषान भरता आमकां पवित्र करता आमकां विधेयी करता आमकां जेजू सशी व्हरता आमकां रुपांतर करता आमचे थंय जियेता आमकां बांदपासान ती निवारता आमचें व्यक्तित्व दिसा दिसा बदलयता हो आत्मीक फळांनी तो आमकां नेटयता तो जेण्यांनी नेटयता तो आमकां चलयता तो आमचे गुन्यांव पयस करूंक आनी वळखूंक आमकां आदार दिता तो आमकां नितळ करता आमकां धैर्य दिता तो आमकां एकवटायता तो आमचें मन समजून व्हरता बापा समोर बेची वाट दाखयता आमकां बरवशान राखून व्हरता आमचें तें असलें वायट खोटेपण आनी देंवचार धांवडयता पवित्र आत्म्या देवन ये असल्या पवित्र आत्म्या देवन ये Cine poina rastana Derian tuja net Cine poina rastana Derian tuja net Cini muji samtana Sergi sukat pavar Povitratmya devom ye O cetăi tu ravom ye O svar tu sobangom ye O cetăi tu jiem ye Povitratmya devom ye O cetăi tu ravom ye O svar tu sobangom ye O cetăi tu jiem ye Aleluia, 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 separa munia, aleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसात म्हज्या मोगाचेनो आज आमी जरी तर सोम्याक सोदून हांगासर आयल्या जाल्यार सोमी आमकां ह्या पवित्र साक्रमेंतां मेळ्ळो जाल्यार आमी खंडीत संतोश भरीत आसा आमची खंत आमची बेजाराय कश्ट दूख नश्ट एकसुरपण आनी जें कितें आमच्या जिणेंत घडलां खंडीत जावन सोमी आमकां वळखता आज सोमयानूच आमकां हांगासर हाडला आज संवसारभर माध्यमांत पळोवचें हर एकल्याक सोम्यान तुमकां ताज्या मुखार हाडला जावं पुरो तुमचे मुखार कसलें हातेर आसूं पुरो पूण सोम्यान तुमकां हाडला हें सत मानून घेवया सोम्याक आमचेर मोग आसा देखून सोम्यान आमकां हाडला आनी सोमी कितें लागीं आमच्या लागीं मागता म्हजे सरशी येयात कश्ट जातलें न्हू वजन वयतलो आज संवसाराचे दीस मारले जाल्यार कितें कितें आमकां आयकूंक मेळटा कालचे दीस आमी न्यूज पळयलो जाल्यार पाकिस्तानांत एक भुरगें शीताक लागून प्लेट काण घेवन भोंवता पूण शीत घालूंक कोणा लागीं शीत ना आनी कोण ताका शीत दिना ही संवसाराची परिस्थिती श्रीलंकाची परिस्थिती दुसरी जाला आनी आमच्या भारतांत आनी कितें घडलां असल्या परिस्थिती असे तोंदरे असल्या संवसारांत जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी येया हांव खालता आनी बळ्या काळजाचो म्हजे सरशी येया कश्ट जातलें वजन वयतलें न्हू तुमचो कुरीस काणगे म्हज्या पाटल्यान येया तुमचो कुरीस हांव काण घेतां आनी अशें म्हजो पाटलाव करात म्हजे सांगात रावात हांव येता खंय थंयसर जायतीं कुडां आसात सर्गीच्या राजाक हांव तुमकां तयार करतां ह्या संवसारांत म्हजें म्हणल्यार कितें आसा आजकाल 24 वर्सांचे 30 वर्सांचे 5.5 वर्सांचे ताचे उणे प्रायाचे एका बुळबुळ्या बरी उदकाच्या बुळबुळ्या बरी पट्टिकर मरतात हार्ट अटॅकय आमकां शॉक जाता आनी आमकां दाखोवन येता की हो संवसार शाश्वीत न्हय आमचें म्हणल्यार कितें आसा आमी कांयच हाडूंक ना आमचें म्हणल्यार आमी कितें व्हरतले आमी कांयच ना जायते कडेन आमी केला ह्या संवसारांत जावं पुरो आमकां एक आस्त बदीक जाय हो मालगाडीची आस्त बदीक आसा ती आमी सांबाळून दवरला जायते कडेन आमी जायते पयशे जोडल्यात जावं पुरो आमी एक वावर हें काम आमकां मेळ्ळां जावं पुरो आमच्या जिणेंत जायती बरी भलायकी आसा जायते वस्तू आमचे ते आसात भांगर आसा सडे वस्तू आसूं पुरो आसोत जाय आमकां गरजेचे पूण ते आमकां सासणाची सूख दिता गाय ते आमकां सर्ग दिता गाय देखून जेजू म्हणटा पुंजावन दवरात तुमची ग्रेस काय त्या संवसाराक पुंजावन दवरात तुमची ग्रेस काय त्या संवसाराक देखून 3 सवालां तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां 3 सवालां तुमचे मुखार दवरूंक कशी व्हरतां हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हजे खातीर हेरां खातीर जायतें केलां हांवें म्हजे खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर हेरां खातीर म्हज्या इश्टां खातीर मित्रां खातीर जायतें केलां सोम्याक हांवें कितें केलां सोम्या खातीर हांवें कितें केलां वॉट हॅव आय डन टू द लॉर्ड सो फार इन माय लायफ हे दोन म्हणजे म्हज्या जिणेंत सोम्या खातीर हांवें कितें केलां दुसरी सांगत म्हणून सांगल्यार सोम्या खातीर आतां कितें करनासा म्हज्या जिणेंत आयचो दीस हांवें सोम्याक समर्पीत आसा सोम्या खातीर हांवें कितें करूंक हांव तयार आसा आयच्या दिसा फकत म्हजें मात्र घे म्हजे कुटां मात्र घे म्हजो वावर मात्र घे म्हजे आस्त बदी पयशे भांगार मात्र घे वा म्हजे चिंतनां मात्र घे म्हजे कंप्लेनां मात्र घे वा म्हजी अस्कतकाय मात्र घे म्हजे पातकी सैम मात्र घे म्हजे उणेपण मात्र घे म्हजे खबरो करची संवय मात्र घे वा म्हजे तें कितेंय बरेपण सोम्याक हांवें करूंक आसा गाय म्हूण चिंताप आसा गाय आमकां सकाळीं उठल्यार कुडले खंडी जावन ना जाल्यार हें दुसऱ्या सवालाक आमी हर एका दिसा जाप दी जाय सोम्या खातीर हांवें कितें केलां सोम्या खातीर कितें करनासा आनी मुखार जरी तर फाल्यां उदेलें जाल्यार आमी सोम्या खातीर कितें करतले म्हणल्यार आमकां खंडीत जावं न्ही आमच्या मनांत आसा जाय फाल्यां सोम्यान म्हाका फाल्यां दिलें जाल्यार सोम्या खातीर हांव कितें करतलो खंडीत जावन आमच्या हातांत कांयच ना सगळें सोम्याच्या हातांत आसा देखून आमची ग्रेस काय जावन आसा आमचें उणेपण आमचे पातकी सैम आमच्यो मागण्यो आमच्यो गरजो आनी देवाक तें जाय म्हणटा देवाक तें जाय म्हणटा ये तुमी म्हजे सरशी देखून तुमी सगळें सांडून हांगासर तुमचो वेळ तुमचें एंटरटेनमेंट तुमचें काम वावर सगळें सांडून देवाच्या पांयात लायलात आनी संवसार पळोवच्या हर एका व्यक्तीन तुमी तुमचो वेळ कितें सोम्या मुखार दितात कित्याक कितें तरी सोम्यातान तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात देखून 3 सवाल आमच्या मनान दवरया सोम्या खातीर हांवें कितें केलां येदोळ म्हणसर म्हज्या जिणेंत कितलें केलां आनी कितें करनासा आनी कितें करतलो हे 3 सवालाक आमी जाप दिली जाल्यार ही सवाल आमच्या मनान दवरून ताका हर एक दिसा नियाळ केलो जाल्यार खंडीत जावन आमच्या आनी सोम्या मदलो अंतर
पयस वचना लागीं जाता. कितें तरी म्हज्या जिणेंत सोम्याक करी जाय. सोम्याचो मोग करी जाल्यार पयलीं मोग करी जाय. सोम्याच्या बॉक्सान हांवें जोडी जाल्यार हांवें म्हजो सोम्याक हांवें हेरांक बोगसूंक जाय. हेरांची झडती करूं नजो, कित्याक सोमी म्हजी झडती करचो ना. असले आपुरबाय संगतीचो संबंध म्हज्या आनी सोम्या मदें बांदून येता आसतना सोमी आमकां हात सोडिना. आमच्या सांगात आतां सदांच आसता. देखून आतां आमी बसल्या कडेच आमी आमकां सोम्या समर्पण दिवया. सगळो जेजू समर्पण दिता. म्हजी चिंतनां, म्हजी बोगणां, म्हजें भंय, म्हजें भिरांत, म्हजी अस्कतकाय, म्हजें लव फेलियर, म्हजें बिजनस फेलियर, म्हज्या तोटान कांय जायना, पावस येता, तें येता, सगळें नश्ट, सगळें आमी सोम्याक समर्पण दिया. आनी आमी गीत गावया. सगळो जेजूक समर्पण दिता. सगळो जेजूक हांव समर्पण दिता. सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सरा ओपसिता सदांच मोकल ताचे पातयेवन ताचे थंय हांव जियेता. उजो हात वयर घाल. सर्व संगीता सर्व संगीता सगळोच म्हाका सर्वंदारान हांव समर्पिता. सर्व संगीता तुमची खंत, बेजाराय, कश्ट, दुख, नश्ट कितें तुमच्या काळजा मनां भोगता जाल्यार तुमकां सुटका जाय जाल्यार सोम्याक समर्पण दियात. सोमी आमच्या मदें समर्पण दियात. संपूर्ण समर्पण दियात. तो अशें आमकां सुटका दिवंक, आमकां सोडवण दिवंक, आमकां शांती दिवंक, आमकां समाधान दिवंक. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सरपडटा. ताच्या पांयां सरपडटा. लौकीक कुशलाय सांडटा. कांगे सोम्या म्हाका सर्व संगीता सोम्या आमकां समर्पण दिता. सोम्या आमकां समर्पण दिता. आमची चिंतनां, भोगणां, आमची कश्ट, दुख, सगळें सोम्या तुका समर्पण दिता. तू मात्र आमकां जाय जेजू. आमचो मोगाळ जेजू तू आमकां जाय जेजू. तू मात्र आमकां जाय जेजू. आमचें मन दिन आमकां सगळें आमचें जीवन आदलें आतांचें मुगलें सगळें जिवीत कितें घडोवन आसा सगळें सोम्या तुका आमी समर्पण दिता. तुका आमी समर्पीत जेजू. समर्पिता सोम्या म्हाका सावन दिता. मोगान सत्तेन म्हाका तूं भर. आशीर्वाद म्हजेर तूं घाल. आशीर्वाद सर्व संगीता Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Obrigado, Jesus. Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Vandan tu Jesus. Casumia Vandan tu Jesus. Casumia Jesus. Stuti tu Casumia Jesus. Stuti tu Casumia Jesus. महिमा tu Casumia महिमा tu Jesus. Casumia Jesus. जय जयकार tu Casumia जय Jesus. जयकार tu Casumia Jesus. Hallelujah. 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 मग चनो बघा जो म्हणटा जरी तर देवाचो तूं मोग करताय आनी तुज्या पेल्याक द्वेशिताय तूं फटकिरो. जरी तर तूं तुज्या पेल्याचो मोग करनाय आनी देवाचो मोग करता म्हणटाय तूं फटकिरो. सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशें घडटा आनी आमकां हाचेर जैत व्हरूंक कोण आमकां आदार दिता. दुसऱ्यांक द्वेशुंचें आमचे एक तराचे संस्कृती जावंक पावला. आमकां एके बडी बेन दिसता, एके बडी आमी कावज येता, एका तरी टेन्शन आमकां आसता, एका तरी बोगणां आमकां आसतात. कित्याक म्हजो दुस्मान म्हाका मेळटा काय, म्हजे वाटेर आडखळ जाता काय, म्हजे विशयान कितें सांगता काय, म्हजे विशयान कोणाक खबरो करता काय, म्हाका दुखयत काय, म्हजें समाधान पिड्डार करीत काय, म्हाका कोर्टी व्हरीत काय, म्हाका पुलीस स्टेशनार व्हरीत काय, नाना तर चिंता आमचें तें आसता. पूण सांग पावल म्हणटा एक संगत तुमच्या लागीं आसा जाल्यार, एक संगत तुमच्या लागीं आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांतली मेकळी जातल्यात. कितलेय तुमकां दुस्मान आसो पूण तुमचें काळीज नितळ आसा जाल्यार थंयसर तुमकां शांती आसा, थंयसर तुमकां शांती आसा. आनी शांती आमकां कोणें दी जाय? देवान मात दी जाय, जेजून मात दी जाय. ही शांती मेळच्या खातीर जेजून सर्व वस्तू आमचे खातीर केल्यात. देखून कोणे एकल्यान विचारलें की सोम्या म्हजो कितलो तूं मोग करताय? सोम्यान दोनी हात अशे विस्तारून तकली बागोवन प्राण सोडलो खंय. सोम्या म्हजो कितलो मोग करताय? दोनी हात विस्तारून तकली बागोवन प्राण सोडलो खंय. मगाच्यान इतलो मोग केलो जेजू. खंडीत जावनी ताज्या पांया तळ आमी आसूंक जाय. जशें मरी मार्ताची भयण आसली त्या पांया तळ आसूंक जाय. ती पातकी स्त्री म्हूण संवसारान नांव वाडली, जी काणी घेवन गेली सुगंध द्रव्य आनी सोम्याच्या पांयां पुसून आपल्या केंसान ताजे पांय पुसून. शी सांग तें समजूंक ना ती कित्याक वेस्ट करतात. संवसारी चिंतान ते बुडोवन आसले पूण सोमी जाणा आसलो. एक संगत आमकां सगळें आमकां मेकळें करता. सोम्याचो मोग, सोम्याचो मोग आमकां सगळें मेकळें करता. आनी अशें सोम्याच्या मोगान मात्र आमकां जैत मेळटा. फातरात असलें काळीज सोम्याच्या मोगान मात्र तें फुट्टलें. फातरात असलें काळीज सोम्याच्या मोगान मात्र फुट्टलें. कित्याक खडा फुटोवन संत उपजोवंक देवाक साध्य म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. म्हणटा आसतना आज सोम्या मुखार आमी आसता आसतना सोम्याच्या मोगा खातीर मागया. तुजो हांव मोग करता म्हूण सांगया. ताका सांगया तुजो मोग करता सोम्या. आनी कोणाचो मोग करना, ताचो मोग करना, हाचो मोग करून ताणें म्हाका हात सोडला आनी हांव निराश जाला, दुखांत पडलां, म्हजी लायफ पाड केला, म्हजी पर्सनालिटी हांव होगडायला, म्हजें व्यक्तित्व हांवें विकून काण गेला. ताचो मोग कर, हाचो मोग कर आनी हांव कश्टान पडलां. बरो आसलो हांव, बरें आसलें हांव, पूण ताचो मोग कर, हाचो मोग कर आज म्हजें जिवीत काळोखांत हाडलां. पूण सोम्याचें मोग केल्ले कोणी निराशी जावनात. सोम्याचें मोग केल्ले केदाळ जीवघात कोणें करूंक ना. सोम्याचो मोग केलो, खरो मोग केल्लो सदांच सोम्या सांगात आसून ह्या पवित्र पुस्तकांत तांचीं नांवां बरयल्लीं आसात आनी आजून इगर मारता. आनी हें पवित्र पुस्तक आमी वाचून तांकां आमी वाकणटाव. देखून सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत आसा तो आमी उद्गारून उबे रावन आमी गीत गावया. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू, आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुज्या वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. तुजो हांव मोग करतां जेजू. संतोशान काळजान थावन आमी सोम्याक आमकांच आमी समर्पण दिवया आनी अपुर्बाचें गीत आमी सांगात गावया. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू, तुजो हांव मोग
सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदां तुज्या पायांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पायांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता जेसू तुजी हांव स्तुती करता आतांनी सदां तुज्या पायांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पायांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव कितले कष्ट येऊं दे, चलतलो कितले अनवार येऊं दे, कितले पडेपण येऊं दे, कितले नश्ट येऊं दे, तरी एका संगती सुम्या संगत हांव चलतलो तुज्या जिविताची गीत सुम्या संगत हांव गायतलो हांव पाटीन सरसोना Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumyan Argan tuka Jesus. sumyan Jesus. Vandan tuka sumyan Jesus. Vandan tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesus. Argan tuka sumyan Jesus. Argan tuka sumyan महिमा तुका Jesus. सुम्यान जेजू जय जयकार तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 Hallelujah. बसात संवसारभर नाना माध्यमांत पळोवच्या म्हज्या मोगाचेनो आनी सांगत हांगासर हजर आसल्या समेस्त जेजूच्या मोगाचेनो जेजू संवसारांत आयिल्ल्या वेळार सभा संगती ताणें केल्यो
आनी चडांतले चड म्हूण सांगलां देवाचें राज ताणें परगटलें. देवाचें राज ताणें परगटलें. एका गांवांत ताका राव म्हूण सांगलें, तो म्हणूंक लागलो ना आनी एका गांवांत आतां वचोंक जाय, थंय देवाचें राज परगटीत जाय. देवाचें राज म्हणजे देवाचें मोग, देवाचें काकूळट, देवाची दया, आमी देवाचीं भुरगीं. कशें जेरेमियाच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा की देवाक जाय आसलें एक देव एक परजा, पूण आज आमच्या भोंवतणी कितले देव कितले परजा. जेजू जाय एक गवडी एक हिंड, आमी कितले जण कितले हिंड. हें सोम्याक नाका, हें सोम्याक सोबाना. सोम्याक जाय आमी एका मनाच्या काळजाची जाल्लीं. आज आमची कितलीं मनां कितलीं काळजां कितें कितें घडटा. एक एकल्याक आमकां हर एकल्याक देवान रस्तो आसना. अप्रूप विचित्र म्हळ्यार आमकां रसला देखून आमच्या भारतांत सुमार 132 कोटी लोक आसल्यार एकल्याचें थंब इम्प्रेशन आनी एकल्या जायना. देखून आमकां आधार कार्डाचेर थंब काडून घेतात. कित्याक हें थंब हांवें थांबल्लें, तुमच्यान कोणाचें तें डुप्लिकेट काडूंक जायना, म्हजेंच थंब जाय. देखून 132 कोटी लोक हांगा भारतांत आसा जाल्यार एक एकल्याक एकच थंब. सोम्यान आमकां हर एकल्याचो मोग करन, हर एकल्या सांगात दिवन ताणें अपुरबायेन आमकां सांगात दिला. आनी आज जरी तर तुमी हांगासर आसा जाल्यार, आज जरी तर सोम्या मुखार तुमी आसा जाल्यार, नव्या तेस्तामेंत तशेंच सोम्या मुखार जायते लोक आसलो ताका सोदून वयतलो. थंय वयता म्हणल्यार कोडले ह्या हो गांव सोडून थंय धांवतलो दीस रात आटली बटली काडून धांवतलो. कित्याक सोमी ते येता म्हणल्यार कळ्ळें कोडले थंय धांवतलो. तेणें पाशेर येता आसतना कोणें आयकल्यार सोमी वयता म्हूण सांगून, सोमी हांव म्हजी काकूळट कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. तुका कितें जाय, म्हाका पळोवंक जाय. आनी कुड्ड्यांक दीस लायले कुडले ताणें कोणाक पळयलें, देवाक पळयलें, सोम्याक पळयलें. आमकां सोमी बरो करता. आनी सबार जाण थंयसर सोम्याची वाट सोदून वयता आसतना जायते म्हणूंक लागले, ताच्या लोबाक हात लायल्यार हांव गूण जातली, ताच्या लोबाक हात लायल्यार हांव गूण जातली, म्हाका विश्वास आसा. ताच्या पांयां तळा वचून म्हजी पातकां, हे पातकी स्त्री जरी ते पांयांक वचून उमो काडून गेलो जाल्यार म्हजी पातकां सगळीं धुवन वयतलीं. परवशान गेली जाय जाल्यार ही सबार केप्पे कुड्डे मोने थोंटे आरे घरा समज ताणें व्हेलें. इतलो लोक भरून आसलो गी. ताणें पाकें उक्तें केलें, थंय ताण देंवयल्लें. आनी सोमी म्हणलो, उठ आनी चल, उठ आनी चल. लाजरस 4 दीस जाले बरें करून बायसरलो, ताका दूख भोगली. मारये रडता आसतना ताजें काळीज रडलें. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा 2 फावटी माजेजू रडलो. एक जेरुसलेमा पळोवन, एक मरये पळोवन. कित्याक घरांत कस आयल्या वेळार ताकाय भोगलें. घरच्यांचे कस कितें म्हणून, घरच्यांची बेजार एकदम ताकाय गोत आसा. कुटुंबान जल्मालो तो आनी कुटुंबान जिवीत बरें वळखता. देखून आज आमच्या कुटुंबा सांगात तो आसा. आनी अशें ताजें जिवीत ताणें मुंदर वचून व्हरता आसतना जायतो लोक ताजें उतर आयकोंक गूण जाली. ताका हात लावंक गूण जाली. ताणें हात लायिल्ली गूण जाली. ताची भोंवतणी आसली गूण जाली. ताका आशेली आनी ताका पळोवंक आशेली मात न्हय, ताजो सांगा सोदतेली सकट गूण जाली. जायत्याची नांवां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आसात. मोगाचें नांव तोच जेजू हांगासर आसा. तोच जेजू हांगासर आसा. तोच जेजू हांगासर आसा. आमच्या भावार्थान आमी जरी तर ह्या सोम्याक आमी मानून काडलें जाल्यार आमचे मदें कोणी पिडेस्त आसूं दी, आमी बरे भलायकेन फाटीं वचूंक जाय. बरे भलायकेन आमी फाटीं वचूंक जाय. बरे भलायकेन आमी फाटीं वचूंक जाय. आमचे मदें कोणाक कान आयकनात तांकां आयकूंक येत जाय. कित्याक सोमी हांगासर आसा. ताणें सांगलात, म्हज्या उतरांत तुमी गूण जातल्यात, म्हज्या उतरांत तुमी गूण जातल्यात. केप्पो कोणी आसा जाल्यार सगळें आयकूंक जाय आतां देवाचें उतर. तशें हांव जाणा म्हज्या 2 फिरगेजेंत इस्काला वचनात, पेपरां वाचनात, कांयच वाचूंक कळना. पवित्र पुस्तक दिया, पयलें वाचला. 2 म्हज्या फिरगेजेंत हांव वाचले कडेन पवित्र पुस्तक पयलें वाचतात. न्यूजपेपर दिया, आनी कितें वाचून दिया, वाचूंक येना. देवाचें उतर देव वाचून काडटा. देव दोळे दिता. म्हजें उतर म्हजे लागीं उलय. हांव तुवें सांगत आसा म्हणलो बरोच तुका दिता. आनी जरी तर आमी मोगाचें न्हय जावं संवसारभर पळोवच्या माध्यमान पळोवच्या समेस्त म्हज्या भयणी भावानो मोगाचें न्हय आमी अशें करता. आमी ग्रेस्त, आमी देवाचीं भुरगीं. देवान विंचून काडली परजा. कोलोसेंक बरयलें 3 अध्यायान वाचता 12वे वळींत. आमी देवान विंचून काडली परजा देवाच्या मोगाची. देवान आमचो मोग केला. देखून देव आमकां सर्वस्व जें कितें जाय आमकां दिवंक कशी व्हरता. देखून आमकां कसलेंच बेना. वर्तें देणें सोम्यान बापान आमकां दिलें जावन आसा जेजूचें देणें. अचानक वर्तें देणें आमकां कितें आसा. वर्ती घडी, पवित्र भाग्यवंत घडी अचानक वर्ती खंय आसा.
खंयसर हाजेर की पवित्र घडी ना, कित्याक जेजू खंयसर आसा थंयसर सगळे सांत भक्त आसात, बडवे आसात, मार्तीर आसा, सान लॉरन्स आसा, आनी सांगात देव बाप देव पुत पवित्र हांगासर हजर आसात. आमकां दिसना जायत सबार फावटी हांवेंय पळयलां मागणें करता आसतना मागण्या उपरांत म्हणटात फादर आल्तारीचेर आमकां एक सर्गीचें दृश्य दिश्टी पडलें, आल्तारीचेर आमकां सर्गीचें दृश्य दिश्टी पडलें. आनी एक भक्तीन अशें म्हणटा की असलें दृश्य म्हाका मेळ्ळें मिसाचें बलिदान वेळार. थंयसर सांत भक्त बडवे आंज सगळे हजर आसले, देव बाप देव पुत्र हजर आसलो. आनी हांव सेबीण याजकाच्या फाटल्यान आसली, मरयेचें खालतेपण तें याजक जीवची सुवात काणयता, बलिदान भेटयता, तो ती ताच्या फाटल्यान आसली म्हणटा. सगळें दृश्य आमी पळोवंक देवान आमकां फावो केला. कितले जाण आज सोम्यांक पळयतात. म्हाका जेन्ना भावार्थ काण घेवन आमी आयिल्ल्या वेळार तसो भावार्थ आमकां सोम्याचेर विश्वास संपूर्ण विश्वास दवरलो जाल्यार आमी कितें करता, खंडीत जावन आज हांगा आयिल्ले केप्पे सगळे गूण जावन वेतात, दिसनातले दिश्ट पळोवन वेतात, काळजाची पिडा आसली नितळ जातात, कसली पिडा आसल्यार धुवन वेता. फाटल्या दिसांनी म्हाका एकल्यान कॉल केलें गल्फांत, हांव वळखना हांव तांकां. घडी आज घडये हें आराधन पळोवंक पुरो, मागणें आयकोंक पुरो. ताणें म्हाका कॉल करता आसतना थंयसर ताणें म्हळें फादर म्हज्या घोवा खातीर मागणें करा. हांवें सांगलें कितें जालां ताका. हार्ट ब्लॉक जाला, तो पडलो आनी ताका एडमीट केला. फाल्यां सकाळीं ऑपरेशन आसा. हांवें सांगलें जायत, हांव सोम्यांक सांगता. इतलेंच म्हळें, म्हज्यान कितें करूं जाता. हांवें सांगलें हांव सोम्यांक सांगता. केला सोम्यांक सांगता म्हणून सांगलें. म्हजें मागणें मुंदरशिलें आनी हांवें सोम्यांक सोडलें. तुजें काम तूं कर. आनी म्हाका सांगलें न्ही, तुका सांगलां सोम्या तुजें काम सुरू कर. दुसऱ्या दिसा सुमार त्याच वेळार म्हाका कॉल आयलें आनी म्हणूंक लागली फादर काल सगळे हार्ट ब्लॉक जाल्ले आनी आज ऑपरेशन व्हरच्या पयलें सकाळीं टेस्ट करता आसतना 2 मेजर ब्लॉक्स आसले फादर, 3 मायनर आसले. आनी इमिडिएट ऑपरेशन करता आसतना ते पयलें एक फावटी टेस्ट करता म्हण दिसता म्हाका गोत्तू ना, हांव धाकटेर न्हय. पूण त्या टेस्ट करता आसतना कंप्लीट क्लियर. कित्याक आमच्या सोम्याक साध्य आसा अशें करूंक. आमच्या सोम्याक साध्य आसा, कित्याक आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिलां, सोम्याक साध्य आसा. आनी एका फ्रिगेचे एक नवो स्विगार कसो हांव गेलो, सगळ्या घरा भेट दिताले, एक घराक गेलो आनी थंयसर म्हाका सोबीत ते कुरीस दिश्टी पडलो. हांवें म्हज्या इतल्या मनान म्हळें हो क्रुसिफिक्स म्हज्या संग आसलो जाल्यार कितलें बरें करना रावन मागणें करता आसलो इदक वयच्या पयलीं आनी हेर वेळार म्हूण चिंतलें. आनी वयस बसलो, विचारूंक ना. ती स्त्री भितर गेली, इल्ली च्या हाडली, नवो स्विगार आयलो आमच्या फ्रिगेजेक. ती जिणेची काणी म्हाका तिणें सांगली. फादर 7.5 वर्सां हांव बेड्डार न्हिदून आसलीं फादर. 7.5 वर्सां बेड्डार न्हिदून आसलीं. म्हाका कांयच करूंक जायनासलें, उठून बसूंक जायनासलें, कूस बदलूंक जायनासलें. पूण पवित्र पुस्तक वाचता आसतना त्या रक्तस्रावांच्या स्त्रियेचें हांवें तें वाचलें. आनी तो जावन असो म्हयन्याचो पयलो ब्रेस तो म्हयन्याचो पयलो ब्रेस देखून हांवें कितें केलें, पवित्र पुस्तक परतून तेंच वाचलें. आनी सोम्याक सांगलें, सोम्या फाल्यां तूं म्हज्या घरा येताय, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी हांव तुका उंड्या रुपार सेवतली सोम्या. पूण सगळो दीस उपास केलो, सगळो ब्रेस्तार आनी सगळी ब्रेस्ताराची रात उपास केलो. आनी आमचो काजी तर थंयसर वचून कुमगार दिता आसतना ताणें दोळ्यां बापा कारगां दिवन तिच्या खातीर मागता आसतना लोव म्हणटा ती म्हाका. लोव हांव गुवली फादर आनी लोव पाद्राबाच्या लोबाक हांवें हात लायलो आनी रप्पा उठून बसलीं आनी पाद्राबाच्या आंकन दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या फिरगेचे 2 वरांचेर एका म्हज्या फिरगज घराक येलो KMC कोडयाळाक. आनी थंयसर कोडयाळांत ताका ऑपरेशन करी सकाळीं म्हणून सांगलें. पूण ताची स्त्री मात्र हर एका दिसा कोरोनाच्या तेंपार 2.5 घंटो आमी आराधन करतली. हांव ती येवन सदां सोम्याच्या पांया तळा बसतली. भुरगीं रडटलीं, हाक बाब घालतलीं, डाडा डाडा बॉब मारतलीं. मागीर उपरांत मीस जालें उपरांत तिका कळ्ळें आतां मीस जालें. फादर कडेन ब्रेकफास्ट खाणे उपरांत म्हणल्यार बरी तिणें म्हाका कॉल केली. इतलेंच म्हळें फादर म्हाका हें बेसांव दिया फादर. हांवें सांगलें देवाचें बेसांव तुका. इतलेंच म्हळें. कित्याक तिच्या घोवाक ऑपरेशन करूंक ऑपरेशन थिएटराक व्हेल्लें आनी ऑपरेशन करूंक आसलें ताका डाक्टरान सांगिल्लें. पूण 2 वरांचेर ताका डिस्चार्ज केलो. 4 वरांचेर घरान म्हाका फोन करता, फादर तुमी कशें आसात. हांवें सांगलें हांव बरो आसा, तूं खंय आसाय. हांव घरा आसा, आतां कालें करताय, म्हज्या वर्कशॉपाक वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया. रक्तस्रावांची एक स्त्री कश्ट जातली, तिका गोतून नासलें आपणाक अशें घडलां म्हणून आस्पत्रेन घालें. म्हाका एक कॉल आयले, आवय म्हणूंक लागली, फादर डॉक्टरान सांगला तुमी ह्या पिडेस्ता वरात. कित्याक म्हण सांगल्यार म्हज्या आस्पत्रेन येवन मोरना व्हरूंक नाका म्हाका, तुमी आतांच वरात आनी खंडीत जावन पेशंट सरता, मरण पावता. आनी उपरांत आनी वर्णांतलें पळोवन रडचें पळोवन ताणें सांगलें ह्या पेपराचेर सायन घाला. ते पेशंट आनी ते पेशंटाचे भुरगें मेलें जाल्यार सरलें जाल्यार आमी जबाबदार, पूण डॉक्टर आनी आस्पत्रे जबाबदार न्हय म्हणून तुमी सिग्नेचर घालात. ते काण घेवन म्हजे लागीं रडो म्हणून फादर अशें डॉक्टर म्हणून आमी कितें करचें, आतां हांवें कितें करचें. हांवें सोम्या सांगलें, सोम्या कितें करूं, जरी तर तुजी आवय तुका काण घेवन जल्माच्या पयलीं अशें कश्ट जाल्यार देव बाब कितें करता आसलो. जेजून म्हाका सांगलें तिका सांग सायन कर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी हांवें सांगलें सायन करा तुमी. तिणें दोळे पुसले, सायन केले. आनी तिसऱ्या आयतारा ते म्हणूंक लागले, फादर म्हाका आज आमच्या फिरकेचेंत म्हाका टेस्टिमनी दी जाय, म्हाका टेस्टिमनी दी जाय. म्हाका न्हू आनी एक सबार संगती आसा सांगूंक, पूण आनी एक संगत तुमचे मदें वांटून काडीत आसतना खंडी जावन व्हरतो संतोश भोगता म्हाका की सोमी आमच्या मेल्ल्यांक जिवंत करून फाटीं हाडटा गी. 2 केशी म्हज्या जिणेंत घडले आसात. सोम्या लागीं मागोन मेल्ल्या व्यक्तीक परत जिवंत फाटीं हाडला. डिक्लेअर केल्ले डेड परत हाडला. 2 व्यक्ती, एक ल्हान भुरगें काळजा भितर ताका बुराक आसलो. डॉक्टरान ताका बेश्टेन दवरलें, इन्क्युबेटर भितर दवरला म्हूण सांगून 5 दीस उपरांत ताका भायर काडलें. आनी आवय म्हाका म्हणूंक लागली, बापाय म्हणूंक लागलो, फादर भुरग्याचें मरण जालां, 5 दीस जाले, पूण डॉक्टर म्हणटा आज तुमी वरात, काला बेश्टे पयशे खर्चितात. हांवें सांगलें आवय खंय आसा, ताची आवय खंय आसा, आवयक दियात फोन. आवय लागीं उलयलो आनी सांगलें वच आनी तुज्या भुरग्याक सांग. ताचे पयलें तिका 5 सवालां केलीं हांवें. तुका विश्वास आसा की आमचो सोमी गूण करता म्हणून. वय फादर म्हाका धैर्य आसा, म्हाका म्हज्या भुरग्याक सोमी गूण करता म्हणून. कित्याक सुमार वर्सां उपरांत तें भुरगें जल्मालें. तो सोमी गूण केलो, तूं भुरग्याक तुका आसा ताचे फाटीन तुका विश्वास आसा की. वय सोम्या अशें 5 सवालां केलीं. तर वच आनी तुज्या भुरग्याक सांग, वच आनी तुज्या भुरग्याक सांग तुजी मामी तुका राखोन आसा, उठ आनी ये. तुजी मामी तुका राखोन आसा, उठ आनी ये. भुरगें उठोन आयलें आनी आजून तें बरें शिकता, बारी हुशार आसा. मगाचें न्हू मरण आमकां हाचे जैत व्हरूंक एकल्याच्यान साध्य आसा, आमच्या सोम्याच्यान. आनी आज काल आमचे भावार्थी खंय वेतात, कितल्या दोणीचे पांय दवरतात, थंय वता हांगा वता. कोण म्हणटा ताका तुका तशें केलां, तुका अशें केलां, तुका अशें केलां, तशें केलां, जायतें केलां म्हणटात. आनी आमी धांवता तांच्या फाटल्यान सोम्याक आमी सोडटा. आनी सोम्याक घट धर नासलो मनीस, हर एकलो व्यक्ती आज जैत देवन जाला. जॉबाची काणी पळयात, कितलो ग्रेस आसलो, सगळें देवान ताका दिल्लें, पूण देवान ताका फाटीं घालता इल्लीशी परीक्षा केली. माथ्याच्या तकलेर सावन पांयाच्या पोंदा पर्यंत ताका केसोळ जाल्ली. आनी कायलेची कुडके, मडकेची कुडके काडून आपलें आंग घश्टीतालो तो. इतली दूख ताका आसली. एक केसोळी आमकां सोंसूंक जायना, सगळ्या कुडी बरी ताका केसोळी आसल्यो. एका फोंडांत बसोन थंयसर गोबर घालून आनी ताजें आंग खुरपितालो. ताच्या बायलेन सांगलें तुजो कसलो देव सैबा, तुजो कसलो देव, ताका सोड तूं. तुजें सगळें गेलें. ताणें म्हणलें देवान दिलें, देवान वेलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान दिल्लें, देवान वेलें. कसलो भावार्थाचो. ताचे उपरांत देवान परीक्षा करता आसतना सैतानान धाडलो ताका नाडूंक, पूण सैतानान सांगलें तो मुजो ताका मात्र आपण नाका, तो मुजो ताका मात्र आपण नाका. आमकां सैतानाक दिल्ल्या शिवाय ताका अधिकार नाका आमकां आपडूंक. खंयचेय माठ मात्र आनी आदल्या पुर्वजाच्या पाताक आमकां लागना म्हणटा सांब पावलो 8व्या अध्यायात पहिल्या वळी म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां संपूर्ण सुटका मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं रक्ता वरवीं आमकां मोला काण गेला, तितलें मात न्ही, आमकां संपूर्ण सुटका मेळ्ळा. आदी म्हाका कितें घडलां ते सगळे संगतीच्यो आमी काणगें बसल्या आमच्या पुर्वजांच्या पाताक येंगी म्हणून सोडात. सोम्यांक घट धरात, सोम्यांक घट धरात. असाध्य म्हणलें साध्य करून ताचेर मात्र साध्य आसा. असाध्य म्हणलें साध्य करून ताचेर मात साध्य आसा.
तुज्यान चिंतूंक जायना तसो संती तुज्या जिणेंत तो करूंक मुखार सरता. आज ताका समर्पण दिता आसतना आनी एकलो व्यक्ती आशिल्लो, इल्लोसो देवाचे बोवाळ दवरून आशिल्लो, पूण ताजी परिक्षा करूंक घडी देवान एका विकाळ दिवडाक ताका साबयशें केलें. आनी उपरांत देवाचो उतर प्रगट केलो तो. उपरांत ताका ताणें चिंतलें, सोम्यान म्हाका सांगला आनी आमकां देवाचें उतर म्हणटा, विकाळ वस्तू तुमकां साबल्यार कांय जावचें ना म्हणून, पूण हाका वीक चडलें. तेणें गेलो, इल्ले वकात गेलें, कांय जावना. आनीक आस्पत्रेक गेलो, कांय जावना. वीक चडलें. निमाणें एक आपोलो म्हणल्यार व्हडले आस्पत्रेंत थंयसर व्हेलें. आनी 3 दीस रेती दिता आसतना म्हाका थंयसर एक कॉल आयलें म्हज्या इश्टाचें. म्हणूंक लागलो, फादर तुमी येवन मागणें केलें जाल्यार तो बरो जातलो म्हणून. हांवें सांगलें, जेजू लागीं तुमी सांगा, हांव सांगता, हांवें येवन कितें करूंक आसा. निमाणें साक्रामेंत दिवयेत, पूण बदलाक हांव मागतां, तुमी मागा म्हणून. उपरांत हांवें सांगलें, हांव येना, हांव वेतां, चड काळोख जाला. परतूर म्हणालो, फादर थ्रोट इज एनलार्ज, हार्ट इज एनलार्ज, किडनी फेल, इंटेस्टायन इज एनलार्ज, प्रॅक्टिकली डेड. डॉक्टरांनी ग्लावज काडलात आनी ताका सोडला. आय एम सॉरी म्हणून गेला. म्हज्या इश्टा खातीर हांव गेलो आनी सोम्यान म्हाका सांगिल्लें पयलेंच, ताका कांय जावचें ना, ही इज आवट ऑफ डेंजर. सोम्यान म्हाका सांगिल्लें, ही इज आवट ऑफ डेंजर. म्हणटा आसतना हांवें एक चिंतलें, सोम्यान म्हाका सांगलें जाल्यार टीक. कित्याक? ताच्या लागीं उलोवची संवय आमी दवरी जाय. ताच्या लागीं उलोवची संवय आमी दवरी जाय. म्हणजे सबारपटी आमची काजारां करता. आमच्या काजाराक बेस्ट MC कोण, बेस्ट हॉल खंयचे, बेस्ट केटरर्स कोण, बेस्ट फोटोग्राफर कोण, बेस्ट आनी कितें कोण, बेस्ट आमची वस्तू काडूंक मळगी खंयची, ते पूर आमी विचारता. पूण सोम्या लागीं विचारता गी, सोम्या हें चेडू म्हाका फावो जाल्लें तसलें गी, तूं कितें म्हणटाय सोम्या, हो चेडो म्हाका फावो जालो तसलो गी सोम्या. आमी विंचून काडटा देखून आमची काजारां आजकाल फेल जावंक साध्य आसात. म्हाकाच्यान आमी विंचून काडटा देखून आज आमची काजारां फेल जावंक साध्य आसा. कित्याक आमी विंचून काडलें, उरलें सेक्टराक विचारलें, पूण चेडो फावत आसलो गी, चेड्याक फावत आसलो सोम्या लागीं विचारला गी. ताणें वय म्हणलें जाल्यार 100% सक्सेसफूल. त्याच रितीन त्याय मनशाक थंयसर हांव गेल्ल्या वेळार हांवें कांयच करूं ना, फकत गेलो आनी पाटी आयलो. त्या सोम्यान म्हाका सांगिल्लें ही इज आवट ऑफ डेंजर. डॉक्टरान ग्लावज काडले, ताका सोडिल्लें आनी घरची सुमार 40 वयर मनशां भायर आसलीं ताजें मोडें व्हरूंक. पूण सोम्याची आलोचना दुसरीच आसली. सोम्याच्या सेवकाची मागणें देव आयकता. सोम्यान विंचून काडल्या मनशान देव आयकता. ताका तें पवित्रपण दिला. सांगाता तुमकां तें पवित्रपण दिला, तुमकां तें भाग्यवंतपण दिला, धर्मार्थ तुमकां दिला. देवाच्या मोगाची तुमी देवान विंचून काडलेली. म्हणटा आसतना सोमी त्या दीस हांव थंय गेल्ल्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें, फादर कसली खबर. हांवें सांगलें, ही इज आवट ऑफ डेंजर, ताका कांयच बादाक जावचें ना. तिसरे दिसांनी म्हाका फोन कर म्हळें, फादर देव बरें कर, तुमी मागणें करूं. तिके राव म्हणून सांगलें, तिके राव, तुका सांगता कित्याक लागून. ते सोम्या लागीं विचारलें हांवें, सोम्या ताका कित्याक अशें घडलें. सोम्यान म्हाका सांगिल्लें, म्हाका ताका सांगूंक जाय आशिल्लें. म्हाका न्हू सांगतास, म्हजो एकलो इश्ट मरण पावल्या वेळार थंयसर हांवें सोम्या लागीं विचारलें, इतलो म्हाका असो इश्ट कित्याक व्हेलो सोम्या, तरणाटो कित्याक व्हेलाय तुवें. आय टूक हिम बिकॉज बिफोर द वर्स्ट थिंग्स वूड हॅपन विथ हिम आय हॅव टेकन हिम. ताजे जिणेंत आनीक खोटेपणांनी करचे पयलेंच ताका हांवें व्हेला. सोमी आमच्या संगात आसा, आमचो मोग करता. खोटें आमी केल्लें, खोटें आमी आदारलें, ताका नाका, आमच्या मोगान तो आसा. आनी हो सोमी जे थोडे संगती तुमचे म्हाका दवरले हांवें, म्हाका न्हू हो सोमी आमच्या संगात आसून इतलीं कामां करता जाल्यार म्हाका उपयोग करूना. इतले जाण आमी हांगासर आसा, आमकां उपयोग करून कितलें बरेंपण करून तो मुखार सरना. सद्दांच तो आमच्या संगात आसा, आमच्या संगात आसा. एक उलो मारला पुरो, ताचे बरोबर दवरन त्या स्त्रीन म्हळें गी 7.5 वर्सां हांव बेड्डार न्हिदून आसा. म्हजी गत कितें, म्हाका कोण गूण करतलो, खंयच्याय डॉक्टराचे वखद लागोना. पूण फाल्यां पाद्राब जेजू हाडून येता आनी तांच्या भाशेंत फाल्यां पाद्राब देव हाडून येता. हांव सेवता आसतना पाद्राबाच्या लोबाक हात लायतलें आनी हांव बरी जाली. आनी निमाणें म्हाका तो सोबीत कुरीस हांवें मागोंक ना, तिणें काडलो आनी म्हाका दिलो. आजून तो म्हज्या रुमांत आसा. देवाचो मोग इतलो देव आमचो मोग करता. म्हाका कित्याक आमी भिवूंक रे, कित्याक आमी भियेता.
कित्याक आमकां प्राय आयला म्हण भियेवचे, कित्याक आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास दवरचो आमी, कित्याक आमी हेरांचेर विश्वास दवरचो. सोम्याचेर मात्र विश्वास दवरया, तो आमकां सोडून घालना. सोम्याचेर मात्र विश्वास दवरया. ओन्ली बिलीव ओन्ली इन जीजस, ट्रस्ट ओन्ली इन हेम. केदार तो आमकां उणेपण करिना, सदांच आमकां भरून दिता. ताच्या लागीं वसात, घट धरात ताकात, सोडिनाकात ताका तुमी, ताका सोडिनाकात. कोणी कितें म्हणून पुरो, तुका माट केला, मंत्र केला, तो तशें जाला, तें जाला, कितें जाला, तुमची भुरगीं थंय वयतात, हांगा वयतात, गांवभर आवाज जाला, भियेनाकात, भियेनाका. सोम्याक घट धरात. एका घरा भेट दिता आसतना थंयसर म्हज्या मागण्याची टिमात आसली ती, हांव थंय गेल्लो. तांच्या घरा वयता आसतना म्हाका पयलें ताणें सांगिल्लें की म्हजें धूव इल्लें कंप्लेन करता बस कंडक्टरा विशयांत. आनी त्या दीस ते भुरगें येता आसतना हांव थंय आसलो, ते चेडूं भुरगें 6व्या क्लासीन आसलें, रडोन आयलें. आनी हांवें विचारलें काल जालें म्हणून. भुरगें रडलें आनी म्हणूंक लागलें, मामा तुका सांगलें न्ही हांवें, तो कंडक्टर म्हाका दोस्ता म्हणून, तो कंडक्टर म्हाका दोस्ता म्हणून तुका सांगलें न्ही मामा हांवें. मामान कितें करचें. सीदा सकाळीं फुडें हर एका दिसा तिणें आपल्या भुरग्यांक दिमी घालून सोम्या मुखार म्हणचें, सोम्या आतां भुरगीं इस्काला वतात, म्हज्या भुरग्यांक तुज्या हातान घालता, तूं ताका सांबाळ. म्हज्या मुखार दिमी घाली, आल्तारीचे मुखार दिमी घालून रडोंक लागलें, म्हणूंक लागलें, सोम्या सकाळीं हांवें म्हज्या भुरग्यांक तुज्या हातान घाल्लें सोम्या, आतां कितें जालां म्हज्या भुरग्यांक सोम्या, ते रडोन आयल्या सोम्या, तूं जाणाय म्हूण सोम्या, तूं जाणाय सोम्या कितें घडलां तें. उठली, दोळे धांपून म्हाका च्या करून दिली, ताकाय च्या करून दिली. दुसरे दिसा सांजेच्या वेळार म्हाका फोन, म्हजें धूव धांवन आयलें आनी म्हणूंक लागलें, मामा मामा काल म्हण ताणें म्हाका आत्तां येयलो न्ही कंडक्टराक, आज ताका प्लास्टर घालून गोमट्याक ताजी प्लास्टर घाला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आज मगाचे भाव भयण आमी सोम्याचे विश्वास दवरचे, सोम्याचो पाटलाव करतली. कितलो वेळ आमी एका घंट्याक, एका दिसाक आमी 24 घंटे, कितलो वेळ आमी खर्चिता पुलीस स्टेशनार केस आसा, कितलो वेळ आमी खर्चिता आमी कोर्टींत केस आसा, कितलो वेळ आमी खर्चिता थंय वचूंक, कितलो वेळ तें चिंता करूंक, कोणाची खबर करूंक, आनी कितें करूंक. सोम्या कितलो वेळ दिता हांव, सोम्या कितलो वेळ दिता हांव. आमच्या भुरग्या फाटल्यान वयता हांव, शिकता गी, तें करता गी, हें करता, खंय करता, खालें करता. कितलो वेळ सोम्याच्या फाटल्यान आमी करचेच्या बदलाक आमच्या भुरग्या फाटल्यान वयतात. सीदा सोम्या समर्पण दियात. सोम्या म्हजें भुरगें तुवें दिल्लें, म्हजें भुरगें तुवें दिल्लें, देखून तुका हांव समर्पिता. सोम्या कितें ताच्या जिणेन घडटा तूं घट राव भावार्थांत. आनी सोम्याक सांग म्हज्या भुरग्याक कितें जाणा अशें फाटल्यान सोम्या. आनी सोमी हाडटलो, सोमी दुतान धाडटलो आनी तुज्या भुरग्याक सांबाळटलो. आनी तूं सोम्या सांगात राव जशें मरी रावली, तूं सोम्याच्या पांयां राव जशें मरी रावली. म्हाका न्हू खंडीत जावन आमकां सोम्या आसता म्हणटा आमकां बेना, आमकां कसलेंच बेना. कित्याक आमी भिवंक जाय, कित्याक आमी कितलो आसकत, कितल्याक आमी खाव जेता, तो धर्म जाता हो धर्म जाता. आमचें जिवीत कुर्साचें जिवीत, आमचें जिवीत कुर्साचें जिवीत. आमी भियेना, आमी भियेना. आज धैर्यान सांगता म्हज्या फिरगेजीच्या लोकांक, सालेतूर सुविगार हांव म्हज्या फिरगेच्या लोकांक सांगलें हांवें, तुमच्या म्हजे भाव भयण कोणाकच, ल्हानाक व्हडांक कोणाकच कोरोना लागचें ना. मरियाम सांगता आसता म्हणा सर, नित्या मायाची फिरगस ती, नित्या मायाम सांगता आसता म्हणा सर, तुज्या पुता सांगता ती आसता म्हणा सर, तुमकां कोणाकच कोरोना लागचें ना. शेजारच्या फिरगेजेनी मरना, मुखल्या फिरगेजेनी मरना, कुशीच्या फिरगेजेनी मरना, आनी खंयच्या फिरगेजे. म्हज्या फिरगेजेन एकच एक कोरोना लागून मरण येवंक ना. देवाक जावं वर्गां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हाले. देखून मार्काच्या निमाण उतरान जेजू म्हणटा, जें कितें आपल्या आपोस्तलांनी तो संदेश काण घेवन जेजूचो वचून परगटलें की गॉड रेक्टिफायड इट. सोम्यान ताजेर आशिर्वाद घालो. देखून आज आमी रेतीरे वयता, सोम्या मुखार वयता, सोम्या मुखार आमचो वेळ खर्चिता. जें कितें ह्या जाग तुका सांगता ताजे विश्वास आसा जाल्यार सोमी ताजेर आशिर्वाद घालता. देखून हांवें म्हणचें, हांव आयजाय प्रवाद बरी, इजाय प्रवाद बरी, एक फकत एक क्षणांतलो किडो, हांवें क्षणांतलो किडो ना फावो, पूण सोमी म्हाका उपेग करता. हर एक दिसा म्हजे श्रमण दिता आसतना आयताराच्या हांवें म्हणचें, सोम्या म्हाका उपेग कर, पूण तुज्या लोकां लागीं तूं उलय. सोम्या म्हाका उपेग कर, तुज्या लोकां लागीं तूं उलय. आनी सोमी करता तें काम, अपुर्बायेन करता. मगाच्यान कित्याक आमी आसकर, कित्याक भिवकरी आमी, भिवन वचो आमी. धैर्य घट धरीत जाय, घट धरात वसात. एक आवय जरी तर एका भुरग्याक खंय पब्लीक खंय तरी व्हडल्याक चिंत्या आमच्या कारकळ फेस्ताक आयली जाल्यार एक भुरगें म्हणटा, मामा म्हाका तें जायच, तो टॉय म्हाका जायच, हट करता, वरला बंद धरता, पांय धरता, मुखार वचूं दिना, पाटी वचूं दिना. आनी निमाणें घडी आवयक दिसता
म्हाका पयशे आसला तिका काणी घेवन दिता त्याच्यान की व्हरते सोम्याचे पांय सोडी नाकात सोम्याक सोडी नाकात दिल्ल्याशें वचनाका म्हूण हांव वचना म्हूण सांगून सोम्या तूं दी नासतना वचना हांव हांगाच रावता म्हज्याच करतालो म्हाका पयशे म्हाका तूं शिक्षा दिनाका तो शिक्षा दिवच्या खातीर ना आयलो संवसाराक तो शिक्षा दिवंक आयलो न्हय आमी कश्टांत आसतना आमी दुकानांत आसतना आमी केप्पे कुड्डे मोने थोंटे बेरे जावन आमच्या घरान आमी नाना पिडे लोळटा आसतना तो ताळयो पेटोवन हा म्हूण संतोश पावना कित्याक आमची काकुळटाय ताका आसा ताच्यान व्हरतेन ताचो मोग आमचें तें आसा हर एकल्याचो मोग करता तशें हांवें सांगलें म्हजें थंब इम्प्रेशन कोणाचें रिपीट करून जायना 132 140 कोटी लोक आसले भारतांत म्हजें थंब इम्प्रेशन कोणाचें करून जायना देखून मोगाचे भाव भयण आज आमकां गरज एकच एक कशें जे त्या ग्रेस्त मनशाक जेजू म्हणटा गे तुवें सगळें पाळून आयलाय तूं पूण तुका एका संगतीची गरज आज आमकां सगळे भावार्थ्यांक म्हाका संवसार पळयतले न्हू कुटुंबांत हांव गांवांत हांव देशांत हांव पयस आसले न्हू आनी हांगासर हाजर आसले म्हाकाचे न्हू एक आमकां गरज आय नीड जीजस म्हाका जेजू जाय आनी केन्ना जेजू म्हणजे सांगता आसा म्हाका कसलीच बेना ट्रस्ट इन हेम ताका सोडात सगळें तुमचें काम सोंपें जाता एक फावटी कॉलेजीचो मॅनेजर जावन आसतना त्या तेंपार आमकां 49,000 वयर पयशे घालून जायनातले बँकांत 49,000 वयर बँकांत पयशे घालून जायनातले देखून सांजेच्या वेळार फीस दिल्यार हांवें म्हज्या रुमान दवरचें आनी थंयसर एकलो पोखरी भुरगो आसलो आमचो टेबल बॉय ताणें एका टॉयलेट गॅस्ट टॉयलेट म्हज्या टॉयलेट जंप करचें आनी थंय ताणें येवन पयशे व्हरचे म्हाका गोतूच ना हांव केन्ना सिग्नेचर घालना थंयसर ऑफिसार सांगतलो म्हजे पयशे दिल्यार हांव सिग्नेचर घालून दितां आनी ते पयशे तुमकां पाठी दिता म्हणून मेस्त आसतना 4.5 लाख रुपये उणे आसात 4.5 लाख रुपये उणे आसात हांवें रिलिजियस खंय हांव 4.5 लाख रुपये दिवं आतां म्हाका पाद्रा म्हणाले आमकां समजता तुवें कागद बरय प्रोविन्शियलाक आनी कितें जाता पळया म्हणून हांवें कागद बरोवंक ना खंय वचूंक ना सोम्या कडेन सांगलें सोम्या 4.5 लाख रुपये गॉन आतां तुका गोत आसा न्ही आतां तुजें काम म्हजें काम सुरू केलें ऑफिसांतल्या क्लार्काक सांगलें हांवें हांगा येयात समा एकावंट चॅक करात कितले डेफिसीट आसा पळयात कितले पयशे हांवें दिवंक आसा पळयात तांणी सांगलें फादर 8,000 आनी इल्लेशे चिल्लर दुसऱ्या फावटी आपयलें परतून चॅक करात तिसऱ्या फावटी चवथ्या फावटी 5 फावटी चॅक करून लायलें कित्याक हांव मॅनेजर म्हाका अधिकार आसा चॅक करा म्हूण सांगूंक हर एक बील चॅक केलें 7व्या फावटी हांव बसलो सांगात एकच बील काडून दिल्लें चॅक करा म्हूण सांगून कंप्युटराचेर परतून म्हणटा 8,000 चिल्लर आसा 9व्या फावटी हांवें बसून एक बील चॅक केलें परतून म्हाका तितलेंच मेळ्ळें निमाणें मिटींग आसतना म्हज्या वडिलाक आनी एका बाजरान सांगलें अशें आमच्या कॉलेजींत 4.5 लाख रुपये मिस जालात म्हणून वडिलां म्हाका विचारलें तूं कितें म्हणटाय हांवें इतलें सांगलें सोमी म्हज्या कुमकेक आयला पाद्रावान सांगलें मॅटर इज क्लोज्ड 4.5 लाख रुपये खंयच्यान आयले 4.5 लाख रुपये कोणें घाले 4.5 लाख रुपयाचें टेन्शन कोणें काण गेलें चोरले वय सगळे संगती वय कोण म्हज्या कुमकेक आयला सोमी म्हज्या कुमकेक आयला एक फावटी ट्रेनार वयता आसतना ऑनलायन टिकेट बूक केली रिजर्व जावं ना ताका म्हाका TC म्हणूंक लागलो प्लॅटफॉर्म टिकेटीक म्हणी मॉल आसा पूण ह्या तुजे टिकेटी मॉल ना तुका हांव अरेस्ट करता तुजेर हांव केस घालतां हांवें सोम्या सांगलें सोम्या आतां म्हजे लागीं पयशे नात म्हाका पयणी करी जाय बॉम्बेच्यान गुजरातान मागीर दिल्ली वचत जाय म्हाका आतां पयणी करी जाय म्हजे लागीं तितले पयशे नात पयशे ताका दिले जाल्यार म्हाका उदक पिवंक पयशे नात हांवें कितें करचें सोम्या आतां हांव वगेच रावतां तुजें काम तूं सुरू कर वगेच आसल्या वेळार एक फावटी आयलो TC 2 फावटी आयलो आनी तिसऱ्या फावटी आयलो आनी 4थ्या फावटी म्हाका जाणा अशें धरून सकल्या नॅक्स्ट स्टेशनार तूं देव तुका हांव सू करता म्हणजे म्हजेर केस घालता आनी म्हाका अरेस्ट करता म्हणटा आसतना पाटल्यान एकल्यान व्हडलें विचारलें ताका कितले दीस जाय इतले म्हणटा ताणें पयशे दिले म्हाका अशें न्हू खंडीत जावनी सोम्याचेर विस्वास दवरल्यार आमकां तो सोडून घालना म्हणून हांव जावन असो रुजवात देखून तुमच्या जिणेंत कितेंय घडोवन दी कितेंय जावं दी कितेंय तुमच्या दसून दी सगळें सोम्याक सोडात सोम्या सोडचें म्हळ्यार कितें आतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आतां सोम्यांक सोडचें आनी सोम्यांक सोडनासतना वयचें म्हळ्यार कितें आतां म्हणजे आतां चिंत्या एक आवय जेजू लागीं मागोंक येता और मरयेचे गोठ्या लागीं वयता म्हणटा मोगाळी मरये म्हज्या दुवेक एक सैरीक येना एक सैरीकेचें म्हाका एक बरो न्हवरो म्हज्या दुवेक मेळचे बरी कर माये म्हण ती मान मरयेक ना एक मागणें कर वयता एक मागणें कर वयता ताचे उपरांत घरा गेल्ले कुठले खंय गेले गो तुका एक सैरीक मेळना खलें गे कित्याक म्हाका जल्माले गो तिणें सोम्याच्या पांय तिला सोडून वचना ती व्हरून गेला मरयेक सांगला पूण घरा व्हरून गेला हांगा सांगला म्हज्या दुवेक बरी सैरीक मेळ्ळ्यार पाये मरये माये म्हज्या दुवेक बरी सैरीक मेळोवन दी आनी घरा गेल्यार दुवेक जोर करता खंय गेले गो कित्याक जल्माले गो म्हाका तुका सैरी समेत मेळना तसलें तूं असलें तूं ताणें तिणें सोडून वचना आनी सोम्याच्या पांय तो सोडून गेल्लो बागे हांगासर सोम्याच्या पांय तळा आमी एकच शिकत जाय आमचें सगळें सोडून वचून शिकत जाय म्हज्या लागीं एक फावटी एक आवय तेका भुरग्यांची आवय आयली आनी म्हणूंक लागली फादर दुसऱ्या भुरग्याक चेडवा भुरग्याक म्हज्या लागीं म्हाका सैरीक येतात व्हडल्या भुरग्याक सैरीक जायनासतना काजार जायनासतना दुसऱ्या भुरग्याक काजार करून म्हाका मोन ना देखून हांवें सांगलें कांय भियेनाकात आमचो सोमी आसतना ताचें काम कितें तें गोत आसा तूं इतल्या पयसोन आयलाय म्हज्या ऑफिसाक आनी हांगासर खंडीत जावन एक धाकटें मागणें कर तुका हांव तुज्या दुवेक सोम्याक समर्पण दिता म्हणून अशें मागणें कर इल्लें कावन्सिलींग कर तिका सांगलें हांवें 3 म्हयन्या भितर तुका 3 सैरीक येतल्यो 3 म्हयन्या भितर 3 सैरीक येतल्यो तातूंत बरें चिंतून पयली नाका जाल्यार दुसरी पूण तिसऱ्याचेर आनी चवथ्याक वचनाकात 3 सैरीके भितर एक सैरीक पक्का करात जायत म्हूण सांगून गेटींतल्यान भायर वयता आसतना थंयच्यान एक 20 मिटर हांगा थंय वयता भितर ताका एक कॉल आयलें तुजे दुवेक काजार करता एक म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बेंगलोरांत व्हडल्या IT कंपनीन काम करना आसात ती फाटल्या दिसांनी म्हाका वॉट्सॅप मॅसेज गेली फादर आमकां एक भुरगें जालां आमी संतोशान आसा बारीच मोगान आसा फादर देव बरें करूं ती सोम्याच्या पांय तळा सोडून गेल्ली हें आमचें मागणें पाद्रा मुखांतर आमी सोम्याक सोडून वयता पूण ती मागोवन गेल्ली मागणें काडून घरा गेली तितलेंच डिफरन्स म्हज्या मोगाचें न्हू आमी खाव जेवचें नाका व्हडले बूक शिकचें नाका बूक करचें नाका कितें करचें आमची गरज ना ल्हान संगतींनी सोम्याक आमी विश्वास पण दाखोवन आमचो संतोश आमी सोम्याक आमी वांटून काडून गेलो जाल्यार सोम्याक जें कितें जाय तुका ल्हान मागणी एक उतार म्हणचें थोडे संगती आमी सोम्या लागीं मागलात आमच्या सोम्यान थोडे वस्तू मागल्यात इल्लेशे वस्तू सोम्याक आमी दिले जाल्यार खंडीत सोमी बारी संतोश पावता तो म्हजो सोमी इज माय जीजस माय प्रायवेट प्रॉपर्टी हर एक लागीं देखून हांव म्हणटा आमचें थंब इम्प्रेशन खंडीत जावन आमकां दुसऱ्या बरी ना म्हाका म्हजो मोग केल्ल्या बरी दुसऱ्यान चवथो मोग करता पूण हांवें सदांच म्हणचें सोमी म्हजो इल्लो चड मोग करता गॉड लव्स मी लिटल मोर दॅन यू म्हणटा हांव दुसऱ्या नसाय जावंक न्हय दुसऱ्या बेजाराक जावंक न्हय दुसऱ्या रागा हाडूंक न्हय पूण सोम्याचो मोग आमकां हर एकलें आसा म्हज्यान की चड घडी तुमचो मोग करता आसतलो आमचे काळजाची दारां उक्ते करया आनी सोम्याक घट धरया आसा जाल्यार व्हडले क्रुसिफिक्स घट्ट रावा थंयसर म्हाका विजा मेळना कोणा लागीं सांगताले तुमी ताका पयशे दिले विजा खातीर हाका पयशे दिले पासपोर्ट दिलो तें दिलें पाटील मेळना मस्त कारणां आसात म्हाका एपडी गल्फाचो फोन आयलें कोणाची वळख म्हाका कोणाची ना कॉल आयताल्यांची पूण ताणें सांगलें फादर पासपोर्ट ना विजा ना सकट भायर पडला फादर गांवांक येवं म्हाका जायना म्हजें काजार आसा हांवें सांगलें हांव सोम्या सांगता म्हाका सांगलें सोम्या सांगता अळे म्हज्यान कांय करूं जायना तुवें आयकलाय तें तुजें काम तें 2 दिसांनी तांकां पासपोर्ट आनी पुरो मेळ्ळें आनी तिसरे दिसा म्हणूंक लागलें फादर गांवांक भायर सरलें तुमकां कितें जाय हांवें सांगलें म्हाका कांयच नाका सगळें देवान म्हाका दिलां दुसऱ्या फावटी म्हळें फादर तुमकां कितें जाय म्हाका कांयच नाका तुमी बऱ्या तरेन येयात हांव तुमच्या खातीर मागता तुमकां बेसांव घालता बऱ्या तरेन पावात तिसऱ्या फावटी म्हळें हांवें सांगलें कांयच नाका अर्थात एक चॉकलेट हाडा पुरो एकच चॉकलेट पुरो चवथ्या फावटी ताणें कॉल करून म्हाका उडा आसलो म्हज्या हातांत वॉच ना म्हणून ते देवा म्हज्या 3 फावटी मागता आसतना म्हाका एक वॉच म्हणून हाडलें जाल्यार बरें आसलें म्हणून चिंतलें हांवें गांवांक पावलें दुसऱ्या दिसा म्हाका भेट दिवंक आयली येता आसतना एक चॉकलेट फादर तुमचें हाडलें काणग्या तुमकां एक चॉकलेट म्हणें आनी धाकटें बॉक्स दिलें पळयत आसतना भितर वॉच आसा सोम्याची कामां ती जरी तर सोमी म्हाका इतलो म्हजो मोग करता जाल्यार
आमचो हर एकला तितलोच मोग करता. तो केन्ना पार्शियल न्ही. गॉड इज नेवर पार्शियल. ताचो चड मोग करचो सुम्यान, हाचो उणें मोग करचो सुम्यान तें तसलें काळीज ना. सुम्याच्या कडचा सट्टां जागो आसा. मोगाचो दर्यो तो म्हणटा आमी, मोगाचो सागर तो म्हणटा आमी, सट्टांक जागो आसा. देखून मोगाचें न्हू सुम्याक लागीं येवया आनी लागीं येवंक आमकां ताजें उतर आसा. तो आमच्या सांगाता आसा म्हणटा आमकां कांयच बेना. ताचे सांगात जिवो प्रयत्न करया. सोडया संवसाराच्यो वस्तू, ते मोबायल, ते वस्तू, हे वस्तू आमकां कांयच नातल्या वेळार कितलें बरेंपण आसलें, नातल्या वेळार कितलें बरेंपण आसलें. आनी त्या वेळार कितलो मोग आसलो, कितलें मागणें आसलें, कितलें भक्तीपण आसलें, कितलो एकवट आसलो आनी कितलें समाधान आसलें आनी एकामेकाच्या गरजेक कितलें पावचें आसलें. आज घडी आमच्या सगळ्यांच्या घराक वणती बांदलात, आमी दोरे बांदलात आनी घडी आमी हर एकल्यांक पयसो इतले पयसो वर लागी आज फकत आमच्या तरणाट्यांक दुरसोंचे न्हय, हांवें सगळ्यांकी न्हय, पूण तरी आसतना आमचे तरणाटे फकत तांचे फ्रेंड्स आनी तांचे मोबायल हे दोन दिल्या पुरो. तांकां जेवण नाका, तांकां न्हीद नाका, तांकां पयशे नाका, तांकां कांयच नाका. असले परिस्थिती आमी पावल्या आनी मुखली आमची परिस्थिती खंय पावता तें आमी नेना. अशें आमची कुटुंबां जावं पावल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. उबे रावया, आमी हें गीत गावन सुमयाची स्तुती करया. पाण संको 43 43.
Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Obrigado, tuka sumia Jesus. Obrigado, tuka sumia Jesus. Vandan tuka sumia Jesus. Vandan tuka sumia Jesus. Stuti tuka sumia Jesus. Stuti tuka sumia Jesus. महिमा तुका सुम्या जेजू Mahima tuka sumia Jesus. जयकार तुका सुम्या जेजू Jayakar tuka sumia Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बसात संवसारभर नाना माध्यमांत पळोवनच्या म्हज्या मोगाचेनो आनी सांगात देवड्या संख्यान हजर आसल्या क्रिस्ताच्या मोगान भरल्या भाव भयणीनो देव पक्षपात न्ही देखून क्रिस्तांवांनी घालो शिराप आनीक लागना कित्याक देव पक्षपात न्ही क्रिस्तांवान हेरांक शिराप घालता तांचेर येता फाटी क्रिस्तांव थोडे आमचे माट करतात ते तांकां फाटी येता उरता तांकां हेरांक लागना कित्याक देव सगळ्यांचे कसले कर्म करता सगळ्यांक आमकां पवित्र आत्म्याचें पारो ताणें घाला तो आमचें कोटें जावन आसा आमकां खोटेपण आमकां लाभच्या बरी तो आमकां दिना कित्याक आमच्या बावतिजमा वरवीं आमच्या क्रिज्मा वरवीं हर एक सॅक्रामेंता वरवीं ताच्या उतरान ताच्या मोगान ताणें आमकां सांबाळून दवरल्यात देखून आमकां आनी आमचे थंय जेजू पक्षपात न्हय एक फावटी जेजू फुटबॉल मॅचाक गेलो खंय फुटबॉल मॅचाक वयता आसतना थंयसर जेजू आसलो आनी सकडी ताळयो पेट्टले खंय आनी 2 ग्रुपाचे थंयसर खेळटले खंय एका ग्रुपाचें खेळटा आसतना एक गोल मारलो आनी पयलो गोल मारल्या वेळार सकडी ताळयो पेट्टा आसतना जेजूय ताळयो पेट्टून संतोश बरी जालो खंय ताचे उपरांत ताचे विरोध खेळटले आनी मागीर इल्ल्या वेळार ताणी एक गोल मारलो खंय ताणी गोल मारल्या वेळार सकडांनी बॉब मारतना जेजू उठून बॉब मारलेलो खंय अशें 5 ह्या कुशीन गोल 5 त्या कुशीन गोल आनी अशें 5 आनी 5 गोल जाता आसतना कोणाक विचारलें की तूं खंयच्या टिमांचो ताका जेजून जाप दिलें खंय हांव टिमांक सपोर्ट करूंक येवना हांव आयलां फुटबॉल मॅच पळोवंक हांव टिमांक सपोर्ट करूंक येवना हांव आयलां फुटबॉल मॅच पळोवंक जेजू हांगासर कोण ग्रेस्त आसा कोण दुब्बळो आसा कोण रागिश्ट कोण हांकारी कोण गरवी कोण देवभिरांतीचो कोण नितीवंत कोण असलें पळोवंक येवंक ना देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तें पावस आमचेर पडटा बऱ्याचेर वायटाचेर पडटा देखून जेजू पक्षपाती न्हय देखून जेजू आमी सगळ्यांचो एकच लेखार मोग करता पूण आमी जेजूचो मोग करीता देखून आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा की जेजू कितलो आमचो मोग करता तें पळयनाकात जेजून आमकां कितें दी जाय तें पळयनाकात पूण आमी कितें सोम्याक दिता तें गरजेचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमच्या मागण्यांत जेजूच म्हणटा मागात तुमी सांगात तो म्हणटा उतरांनी बडबड नाकात पूण काळजा भितर आसा अंतस्करण भितर आसा थंयसर वसात मौन आसलो जेजू मौन आसलो देव तुमचो बाप तुमचे मागणी आयकतलो आनी मागच्या आदीं तो जाणा तो तुमकां दितलो म्हणून म्हणटा आसतना देव पक्षपाती न्हय आमचे सर तो जाणा आमी कितलेंय दांपोवन दवरूंक पुरो एक मनीस इतलो वावुरता म्हाका काल कोण एक भुरग्यान म्हणलें फादर म्हाका मस्त राग येता फादर म्हण म्हाका जोर आसो येयल्यो फादर कित्याक फादर म्हाका राग आयलो तुमकां आसो येता की हांवें सांगलें न्हय तुज्या भितर कसलेंगी पातकाचें पाळ सगळें शिरांनी गेला ते उमटोन काडल्या शिवाय ते सगळे नव तुजे काडल्या शिवाय रागाचे तुका सुटका मेळची ना पूण जेजू लागीं वच तुका जेजू सुटका दिता जेजू लागीं गेला जेजू वाका दिता म्हणल्यार गोत्ता आसतना हांव तुजे सांगता आसता म्हणून एक दीस राती म्हजे फिरगेची एका दिसा सासूमांच्या रागार आसल्याक सुनेन म्हाका फोन केलें आनी म्हळें फादर हांव जीवघात करता हांवें सांगलें ऑल द बेस्ट फादर आय एम गोइंग टू कमीट सुसायड And I said, all the best. But what you are saying? काले म्हणटा फादर तुमी I said, वय गुड लक आनी जोर हांसलो ताका इतलो राग आयलो की सासूमांच्या रागार आसलें ते म्हाका म्हणालें फादर यू आर ए नट म्हणालें नट NUT नट आनी की जोर हांसलो ताजो राग देंवलो आनी म्हणालें फादर प्लीज टेल मी कित्याक तुमी हांसतात इतलें म्हणून तुवें म्हाका नट्ट म्हळें देखून हांव हांसता नट्ट म्हळें देखून हांव हांसता NUT नट्ट म्हळें देखून हांव हांसता नट म्हणून सांगल्यार बोटो म्हणटात न्ही ओके नट यू नो वॉट इज नट तशें मागीर तुमी कितें आसता म्हणटा हांव सांगलें NUT I am नट
not under tension, but you are under tension. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडी तोंडां इतली भावन आसतात गे, इतली रागान आसतात गे, कितलेगी दिसात आनी पयशे दिले कोर्टान पयशे दिल्याक हांसूंक भारी कश्टांच तशें दिसता. पूण आमी क्रिस्तांव संतोशान आमचें गीत जावन आसा हालेलुया. कित्याक जेजू जिवन जाला. दुसरें वचपा म्हणटा आमी म्हणटा गे हालेलुया 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 म्हणत हालेलुया 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 आनी पटी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बारी अप्रुवान म्हणलें आनी तुमच्या दुसऱ्या वाचप जाल्यार कुठले हालेलुया म्हणटात. तुमच्या मनांत कितें येता त्या तुमकां कितें दिश्टी पडटा मुखार? कांय ना दिश्टी पडना फादर. मुखार वाचून वयचें पळय, वेचे आनी एकलो आसा पळय पाद्राब वांजेलो तो दिश्टी पडटा फादर. पूण म्हाका कोण दिश्टी पडटा हालेलुया म्हणटा आसतना जेजू फोंडांतलो वयर येता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू उठटा हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या हालेलुया सरकार म्हणटा ताका पावयता. चुम्या तूं जिवन जालें न्ही गे, म्हाका जैत वंत केलाय वच हालेलुया. इतले अपुरबायचे बाबार्थी आमी येवची गरज ना. संतोशान आमी आसात जाय. कश्ट येवन दी, दूख येवन दी, बेजार येवन दी, नश्ट येवन दी, कितें कोणी म्हणून दी, आमचें नांव पिड्यार करून दी, वॉट्सॅपार घालून दी, आनी कितें करून आनी कितें. आमी सोम्याचे. सो आमी सोम्याचे ना फातर म्हजी बायल तसली म्हजी बायल तसली म्हाका ती बायल नाका म्हणलें अशें म्हणलें. ओके म्हजो घोव तसलो. तुमकां विचारता हांव तुमच्यान टिकेट दिवन तुमच्या घोवा सरकार वच म्हणून जाता गे? ना न्ही गे. एक टिकेट काण गे सेबा वच सरकार वच मोडल्या मेळ्ळ्या वेळार बॉल्सान दवर आनी ती आनी तुज्या फोंडान घालता हांव काणगे सरकार वच जाता गी? जायना. सोम्या काणगेन अशें गी अशेंत सोम्या काणगेन अशेंत. तशीच गोवान बायलेक टिकेट दिवेत गी. इतलो बायलोचो कंट्रोल गी करता, इतलो गोवाचो कंट्रोल गोवा बायलो करतात गी, इतली भुरग्यांची कंट्रोल करतात गी. आमी संवसारात जिवचे कंट्रोल मिस्टर कंट्रोल, मिस कंट्रोल, चिल्ड्रन कंट्रोल. एक कुटुंब आसलें खंय ताणें मागचें खंय इंग्लिशांत सांयच्या वेळार इल्लो सुद्दां वेळ नासलो. ताणें मागचें खंय गोवान मागचें खंय डियर गॉड ब्लेस मी एंड माय वायफ आमेन. सोम्या म्हाका म्हज्या स्त्रियेक आनी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन म्हणचें. मागीर बायलेन म्हणचें खंय डियर गॉड ब्लेस माय हजबंड, ब्लेस मी एंड ब्लेस ऑल ऑफ अस. म्हज्या घोवाचें बेसांव घाल, म्हजें बेसांव घाल आमेन. धाकटो एकलो टॉमी आसलो. तो टोनी अशें म्हणटालो खंय डियर गॉड ब्लेस डाडा, ब्लेस मम्मी टू फील माय टम्मी म्हणून. तिणें ताका खावंक दिवचें न्ही गे. देखून डियर गॉड म्हाका देवा म्हज्या डाडाक बेसांव घाल, मम्मी बेसांव घाल, म्हाका म्हजें पोट भरच्या खातीर आनी खावंक दिवचें तशें. तरी आमी इतले अस्क जावन आसा गे संवसारांत. आमचें जिवीत आमी समजना. आमी सोमेता जल्मल्या, आमी सोमेता मरणा भियेता, मरणा भियेता, मरणा भियेता. ज्या दिसा आमकां जेजून पवित्र स्नाना वरवीं आमकां बापाची भुरगीं करून दिल्यात, आमच्या पातकांतले आमकां धुवन काडला, आमच्या पातकांतले धुवन काडला आनी मोगांत आमकां नाणयला, काकुळतीन आमकां नाणयला, ताजे दयेन ताजे बक्षणान आमकां नाणयला. आमी सुटलेलीं भुरगीं, आमकां सुटका मेळ्ळी. देखून कोलोसेकां बरयन 3 अध्यायांत 12व्या वळींत सांत पौल अशें म्हणटा देवान विंचून काडलेली परजा. तुमी कोणें विंचून काडली? तुमकां देवान विंचून काडलेली परजा. आमी देवान विंचून काडली. वी आर सिलेक्टेड बाय गॉड. थोडे पडे भुरग्यांक बारीक खुशी जाता. हांव त्या कंपनीन काम करता, हांव ह्या कंपनीन काम करता, म्हाका ती आतां अमेरिका धाडटात, ती म्हाका UK धाडटात, ती म्हाका खंय कॅनडा धाडटात. तांकां बारीक खुशी. कित्याक त्या कंपनीन म्हाका विंचून काडला, हांवें शिकला, म्हाका ही म्हाका मेळ्ळा. पूण आमकां कितें बाबार्थ्यांक हर एकल्यांक देवान आमकां विंचून काडल्यात. उडास्तोरात, उडास्तोरात देवान म्हाका विंचून काडला, देवान तुका विंचून काडला. आनी कितें देवान विंचून काडल्या परजा तुमी पवित्र. आमी पवित्र, आमी पवित्र, आमी खोटी न्ही, आमी बरी, पूण खोटेपण आदारता. जशें हांवें म्हणलें गे सैतानाक जरी तर म्हाका हात लावंक हांवें पदवी दिना,
ताका आयको म्हजें कान हांव दिना, ताका कितें सांगूंक म्हजें तोंड उक्तें करना, ताच्यान म्हाका कांयच करूंक जायना, ताच्यान म्हाका कांयच करूंक जायना. कित्याक थोडे फावटी आमी चिंता घरांत आवाज येता, हुंत आसा, माठ केला, मंत्र केला, पुर्वजाचे पाताक, ते ताच्यान की कोणाच्यान की ताच्यान की म्हळ्यार कोणें सुम्याच्यान की वयलें. ताणें संवसार रचला. देखून पोरनो तेस्तामेंत म्हणटा आमकां जड पाले देवान रचलात आनी आमकां सिराकाचो बूक म्हणटा दाक्तेरांक देवान रचलात पूण गूण करचें देवान, गूण करचें देवान, गूण करचें देवान. त्या दाक्तराचें वखद बरें, ह्या दाक्तराचें वखद बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. खंयचेय डॉक्टराचें वखद बरें न्ही, खंयचेय दाक्तर वखद बरें न्ही. कित्याक वखद काण घेवचें मात्र, वखद काण घेवचें मात्र. एक दीस आमच्या कॉलेजीच्या HOD लागीं उलयता आसतना तो म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका पोटान दुखता, सॉरी म्हाका तकली फोडटा, पूण गुळी काडटना पोटाक वयता, तकले काडून जाता फादर, कशी गूण जाता की म्हणून. आमचें असलें आलोचन, बारीक बारीक ल्हान ल्हान आलोचना आमच्यो म्हणजे आमी तशें केलां अशें केलां तशें आमचें आलोचन, पूण सोम्यांचें आलोचन स्ट्रेट स्ट्रेट. देखून म्हाका न्हू भावार्थ काण घेवन, भरवोसो काण घेवन, देवाच्या उतरां जियोवन, पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताजे लागीं आयलो जाल्यार आमी खंडीत आमकां पाटीन तो धाडिना. देखून आमी विंचून काडली परजा देवाच्या मोगाची आनी पवित्र. आमी पवित्र, हर एकला आमी पवित्र. आतां चिंतया, एकल्या मनशान एक नार्ल चोरलो. कितें केलें? नार्ल चोरलो. ताका सक्कडी नार्ल चोरल्याक चोर 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 म्हणटात. पुलीस आयले, ताका अरेस्ट केलें, ताका मारलें. आनी त्या घराक नांव काय घालता आमी? चोराचीं घर, चोराची बायल, चोराचीं भुरगीं, चोराचें सुणें, चोराचें माजर, चोराचो न्ही गे आमी नांव घालता न्ही गे. पूण कितें जाता, तो शुक्रार जाल्यार शेनवार पाद्राक कुमसारा बसल्या वेळार, शेनवार पाद्राक कुमसारा बसल्या वेळार तो वयता आनी कुमसार जाता. फादर म्हाका बक्षया फादर. आनी पाद्राक म्हणटा तुवें कितें केलें? हांवें एक नार्ल चोरलो फादर. तुजे लागीं पयशे आसा ते? इल्ले आसात फादर. पूण नार्लाचें मोल कितें? 8 रुपया फादर. ते 8 रुपया काड आनी एका दुबळ्याक दी, एक दुबळ्याक दी, तुजी पातकां बॉक्साली. तो वयता आनी दुबळ्याक दिता आनी दिल्लें प्राशीत करता. तो भाग्यवंत जाला, तो भाग्यवंत जाला, ताच्या पातां धुवन गेला. पूण आतां पातकी कोण? आतां पातकी कोण? ताका सांगतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. असली पातकां आमकां आज सोम्यांतावन पयस करतात, विंगड करतात. आनी कನ್ನಡ वापुरबाई सांगणी आसा, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಗೆ ತೂತು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆಗೆ ತೂತು, सगळ्यांच्या दोसाक तूत बुराक, पूण आमच्या कायलीकच बुराक जाता. पूण आमी चिंता कांयच घडना आमकां. इतलें मागता फादर, इतलें केलें फादर, इतलें आराधना, इतली मागणी, इतलें तरी पोट्टा गेलें, हांव सियोन गेलें आनी ताबोर गेलीं, हांव बेंगलोर पुरा कडेन गेलें, पूण कांय जायना फादर. म्हजो घोव बदलच ना फादर, म्हजी बायल तशीच फादर, म्हजी भुरगीं अशींच फादर. कित्याक लागून? कित्याक लागून? कारण इतलेंच गे, आमी सगळ्यांक वचून शिकल्या, पुरा कडेन वचून शिकल्या, सोम्याक वचून शिकोवना एक. आनी दुसरें आमचे जिविताची मागणी, आमच्यो गरजो, आमचें टेन्शन, वरी. सोमी म्हणटा म्हजे लागीं हाडात, पूण ताका दिवंक आमी शिकोना. घडी आज हो संदेश आमी काणयता आसतना कोलोसेंक बरयल्या 3ऱ्या पत्रांत म्हाका न्हू परतून हांव तुमकां पाटी हाडटा. देवान विचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची उडास दवरया. आमी देवान विचून काडलेली, आमी पवित्र म्हणटा देवाचें उतर आनी देवाच्या मोगाची. देखून कितली पातकां आमी केल्यात, कितलें आमी चुकले, थंयच रावचें नाका. जावं पुरो भगवान पेद्रूचें पत्र म्हणटा, कशें दुकोर वचून लोळटा पळय तस माती परतून परतून आमचें तें घडोवंक पुरो. पूण सोम्याची एक दीस आमची पडली जाल्यार, एक दीस आमची पडली जाल्यार खंडी जावन जिवीत बदलूंक साध्य आसा. पूण फकत मागण्याची गरज. मागणें म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्म्यान भरची गरज. म्हज्या साबार म्हणटा फादर मागा फादर, त्या खातीर ह्या खातीर. चड त्याच दिसान दुसरे दिसा 2 दिसान म्हाका कॉल येता, फादर देव बरें करूं तुमच्या मागण्याक, आमी बरीं आसा, तें जालें काम जालें, हें काम जालें फादर. हांव इतलें म्हणचें, म्हज्या लागीं माग म्हणटा आसतना हांव इतलें म्हणचें, सोम्या ताका पवित्र आत्मा दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कित्याक पवित्र आत्मा आमचें थंय येता, सगळें खोटेपण आमचें थंय पयस वता.
देखून हांवें म्हणचें म्हणजे म्हाका न्हू आमचे ते 5 आत्मे आसात. हे देव म्हज्या कसले 5 आत्मे ते आतां 5 आत्मे आसात. कसले आत्मे? पयलो आत्मो देवान म्हाका रस्ताना म्हजे थंय घाल्लो, म्हजो आत्मो म्हाका दिलो देवान म्हजो आत्मो घालो देखून हांव जिवंत आसा. ज्या वेळार म्हजो आत्मो म्हाका सोडून वयता म्हाका तुमी फादर हेनरी म्हणनात, मोडे म्हणटात, मोर्न म्हणटात न्ही गे, म्हजें नांव पसून काडनात. आनी 20 वर्सां उपरांत कोंडल्या कडेन पळयात तुमी, म्हाका पुरल्या कडेन पळयात, मनशाचो दांत गट्ट म्हणटात पूण तेय पासून तुमकां मेळना 20 वर्सां उपरांत चलवणे 20 वर्सां उपरांत. देखून देवान घालो आत्मो आसा म्हजो आत्मो. आनी दुसरो आत्मो आसा हेरांचो आत्मो. जरी तर भुरगीं झगडटात कॉलेजींत, पुलीस आयले जाल्यार धांवतात, कित्याक? हेरांचो आत्मो थंयसर काम करता, हेरांचो आत्मो काम करता. माय स्पिरीट, अदर स्पिरीट. तिसरो जावन आसा एक्वायर्ड स्पिरीट. एक्वायर्ड स्पिरीट म्हणून सांगल्यार तो आत्मो आमी आपणायता. म्हळ्यार एकलो खोटें उलयता त्या सांगता हांव जॉयन जाता आनी हांव आपणायता आनी हांव खोटो जावन उरता, खोटें उलोवनच उरता. एकलो सोरो पियेता त्या सांगता हांव जॉयन जाता आनी हांव सोरो पियोंक तो म्हजो माम आयला आज रोस आसा वगेच बसला कोणशा शॉल घालून आनी थंयसर बसयला मामाक. मामा केळ आयिल्ले? मामी येवना गे? भुरगीं येवनात गे? मामाक एक 90 घालून दिया, 90 घालून दिया. मागीर मामाचो उल्हास पळया, संतोष पळया. खंय केन्ना आयिल्ले गो तूं? खंय आशिल्ले तुमी? भारी बरें जालां गो, तें बरें जालें. खंय जावन आयलो? एक्वायर्ड स्पिरीट. आमी दुसरो स्पिरीट आमचेर काण घेता. तशें खोटेपण आमचेर काण घेवन आमी व्हडले व्हडले उलयता. इगर्मेते वयर, ह्याजका वयर, धर्मा वयर, भावार्था वयर, इवन जेजूचे वयर पासून आमी दुबावता. एक्वायर्ड स्पिरीट. माय स्पिरीट, अदर स्पिरीट, एक्वायर्ड स्पिरीट. चवथो जावन आसा तो देवान रचलो आत्मो. तो सर्गार आशिल्लो, सगळें ताका बरेंपण आशिल्लें, पूण सर्ग सोडून तो भायर आयलो आनी ताका परतून फाटीं वचोंक जावना. ताणें चिंतलें म्हजें राज हांव बांदून हाडटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजें राज हांव बांदून हाडटां. म्हजें राज बांदून हाडटा म्हणटा कितें? ताणें चिंतलें हांव कसो सर्गांतल्यान भायर आयलां, आतां म्हाका भितर वचूंक जायना, देखून हांव एमकोणा रावतां आनी सगळ्या मनशांक एमकोणा हाडटां. सगळ्या मनशां आमकोणा हाडटा. ताचें एकच मिसांव कोण्णे सर्गार वचून वचो, सुम्याचें एकच मिसांव कोण्णे एमकोणा वचून वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून कोणेंच आमचे मदें मोगाचे भाव भयण ना, समेस विक्षकान कोणेंच आमकां आमी अवकाश दिवं नजो. खंयच्याय कारणाक लागून आमी सैतानाचे गुलाम जावंक, सैतानाचे गुलाम जावंक, सैतानाच्या कुटुंबांत जावंक, सैतानाच्या राज्यात जावंक, देवाच्या राज्याचे. कित्याक देवान आमकां विंचून काडला. देवाच्या मोगाचे आमी पवित्र. अपपवित्र आमची कूड करची न्ही, अपपवित्र आमचें मौन करचें न्ही, अपपवित्र आमची जिणी करची न्ही. आमकां सोम्याक आमी समर्पण दिल्ल्या वेळार सोम्याचे राज सांगात आमी रावया. 2 राज संवसाराचे, एक सैतानाचे, एक सोम्याचे. आनी जायते वेळार आमी खोटेपणां धरता आसतना ताका आमी संतोश दिता. कोणाक? देवान आपलो दुस्मान, सोम्यान आपलो दुस्मान म्हणल्यार ताका आमी संतोश दिता. पूण संतोश आमी सोम्याक दिवया आनी सोम्याक सदांच संतोश दवरतलो आनी सासनाक आमकां ती जिवीत दिवन सासनाक सोम्याचें रूप आमी पळोवंक शकतले. देखून म्हाका न्हू खंडीत जावन सोमी आमकां खंयच्या वेळार सोडिना, कित्याक आमकां देवान विचून काडलात. आनी तोच तो आत्मो तो आमकां सर्गांतल्यान भायर आयिल्लो हंकारान आनी गर्वान ताका परतून फाटीं वचोंक जावंक ना आनी ताणें ताचें राज सुरू केला. ताचें जावन आसा सैतानाचें राज. तो जावन आसा लुसिफर, सैतान. ताकाय देवान रचयल्लें, बरें आसा. 5थो जावन आसा निमाणें पवित्र आत्मो. कित्याक जाल्यार पवित्र आत्मो येता म्हज्या आत्म्याक अधिकार ना, दुसऱ्याच्या आत्म्याक अधिकार ना, आपणाल्या आत्म्याक अधिकार ना, खोट्या आत्म्याक अधिकार ना. एका आत्म्याक मात्र अधिकार, तो सोम्याचो आत्मो. तो आसल्या वेळार देखून जी भावार्थी आमी घट आसा सोम्या थंय सोम्याक घट धरून रावता, त्या साक्रामेंताचो मोग करता, त्या मिसाची बलिदान वयता आनी खंय कितें घडटा आमी पळयता. जशें म्हज्या 8व्या क्लासीच्या भुरग्यान सांगलें, फादर आज साक्रामेंता म्हाका जेजू दिश्टी पडलो. तसले भावार्थ आमी जेत आसतना ह्या सगळें आमकां सोडून वता. म्हजें म्हणलें कांयच आसना, म्हजें म्हणलें कांयच आसना, म्हाका जाय म्हणलें कांयच ना. सगळें सोम्यान म्हाका दिलां म्हणलें बरें म्हाका भोगता. देखून म्हाका 5 स्पिरिटान एक प्रमुख आत्मो आमचेर आसूंक जाय, पवित्र आत्मो. देखून कोणें माग म्हणून सांगलें कडलें हांवें म्हणचें बापा तुजो आत्मो ताका दी. सगळें खोटेपण जायते फुडें आमकां पिडा आशिल्ला, आमी आयकलां आमच्याच पातकाक लागून. पवित्र आत्मो आयलो जाल्यार पाताक धुवन काडटा, पवित्र आत्मो पाताक धुवन काडटा. आनी जरी तर खऱ्या काळजान खऱ्या मनान
तशें हांवें सांगलें ते स्त्री त्या भुरग्याक घेवन आयले फादर मागणें करता ताचेर ताका सैरीक मेळना वयता आसतना ताका गेटीच्या भायर वयता आसतना 20 मिनटां भितर ताका कॉल आयले जाल्यार तुजे दुयेक आजार करता कॉल आयले जाल्यार खंडी जावन खोटे आत्मे गेले जाल्यार पवित्र आत्मा काम करता देखून आमच्या घरांत ते पवित्र आत्म्याचे पयले उठल्या वेळार पयलीं आमी गायन गाय जाय कितले रिचार्ज जाला पळोवचें न्ही पूण आमी मोबायलाचेर पूण आमी पयलें पवित्र आत्म्याचें गायन गावन आमी आमकां सुम्याक समर्पण दी जाय मोगाचें नांव आमी देवान विसरून काडली पाहिजे देवाच्या मोगाची देखून थोडे संगती भगेन पावलो कोलोसक बरोवन आमकां अशें म्हणटा 3रा अध्यायांत 12वे वळेंत आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय थंयसर पवित्र पुस्तकांत म्हळें थोडे आयले आनी म्हणूंक लागले लुकाच्या 9व्या अध्यायाचेर आमी कितें करी जाय जेजू म्हणटा कोणा लागीं 2 दगले आसा एकलो कोणाक दिवन दी एक कोणाक दियात कोणाक मस्त जेवंक आसा इल्लें दुसऱ्याक वांटून काडून घेवन दी आनी कितें आसा इल्लें वांटून काडून घेवन दी सगळें वांटून काडून घेयात वांटून काडून घेयात आतां सांत पावल कितें म्हणटा सांत पावल कितें म्हणटा तो म्हणटा तुमचे थंय कोणा थंय तांचे थंय हाचे थंय न्ही म्हज्या घोवा थंय म्हज्या बायले थंय म्हज्या भुरग्यां थंय म्हज्या घरा काम करतना थंय म्हज्या तोटांत काम करता तांचे थंय न्ही तुजे थंय म्हणजे म्हजे थंय कितें आसा जाय एक काळीज आसा जाय कसलें कनवाळ्याचें काळीज आसा जाय दयाळ्याचें काळीज आसा जाय दीनपणाचें काळीज आसा जाय मोवाळ्याचें काळीज आसा जाय सोंसणीकायेचें काळीज आसा जाय आनी हाचे वरवीं एकामेकाक आमी सोंसून व्हरी जाय दुसऱ्यांक दुसोवंक कारण आसा जाल्यार दुसऱ्यांक दुसोवंक कारण आसा जाल्यार ती तसली ही आसली तो तसलो म्हणून कारण आसा जाल्यार दुसऱ्यांक दुसोवंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक बोक्षिया एक दीस एक सून म्हाका वळखातली म्हजे लागीं म्हणाले फादर त्या मांय लागीं म्हाका रावंक जायच ना फादर हांवें सांगलें रावं नाका तशें न्ही फादर तशें न्ही ती म्हाका अशें करता तशें करता म्हाका जीव खाता फादर खिरी कारान जाय करता फादर हांवें सांगलें तूं सकाळीं मिसा गेल्ले वय कुंभारकाणें गेलाय वय देवाची तराय केलाय हांवेंच पयलें वाचलें फादर ताजे उपरांत तुवें मागणें केलाय वय तुज्या ससम्याक कितें मागलाय वय आतां हांवें कांय करीत जाय म्हजी सासूमाय बरी न्ही फादर म्हजी सासूमाय बरी न्हय हांवें ताका विचारलें तूं बरें वय फादर हांव इतलें बरें घरा इतलें काम करता हांव इतलें भुरग्यांक सांबाळटा इतली ती चाकरी करता इतलें बरें फादर हांव पूण ती बरी न्हय फादर ती बरी न्हय ताका सवाल केलें हांवें जरी तर तूं बरें हेरां तें कित्याक उणेपण पळयताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां संवय आसा हांव बरो म्हणूंक सदांच हांव बरें म्हणूंक पूण हेरांची अस्कत काय पयलीं आमकां दिश्टी पडटा दुसऱ्याचे पातां आमकां पयलीं दिश्टी पडटा जशें नाल्ल चोरल्याचें उदाहरण तुमकां दिलें हांवें म्हाका न्हू नाल्ल चोरलो कुमसार जालो तो भाग्यवान जाला आनी म्हजे लागीं कुमसाराक आयिल्ल्याक हांवें अशें करचें गे तांच्या कुंभाक आनी वचूं कित्याक तांकां हांव ह्या जगान बक्षितां पूण तांकां तीं पवित्र जाल्यात तीं पवित्र जावन थंय वतात तुजी पातकां बोगसाली समाधान वच तूं नितळ जालाय देवान तुजें काकूळ दाखयला तूं नितळ तूं पवित्र जालाय देखून तांचो उमो हांवें काणी घेवचो तितलेंच न्हय हांव कुमसाराक वयता आसतना ह्या जगाच्या पांयाचो उमो काणी येता आनी फाटी येता कित्याक देवाचें बॉक्सन आसल्यावरूय आमचें काळीज नितळ जाता आनी देवा थंय आमी एक जावंक आमकां सुलभ जाता देखून आमी सुलभ हांवें दुसऱ्यांक तो तसलो वो असलो आमी सुलभ म्हणूंक पूण हांव कसलो हांव बरो जाल्यार कशें आमी हेरांचें वायट पळोवचें नवीच काजारी एक पडी एका फ्लॅटांत गेली खंय आनी बायलेन कंप्लेन केलें खंय पळय शेजारच्या घरा कितले मेळे तांचे ग्लास कितले मेळे तांचें घर हे बा शी इतले मेळे म्हणून 1 पवटी 2 पवटी 3 पवटी 4 पवटी मागीर गोवान इल्ले टेस्ट केले चॅक करता आसतना हांचेच ग्लास मेळे आसा तांचे घर नितळ आसा ताका सांगलें खंय म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या पतीनी तूं आमचे ग्लास नितळ कर तुका थंयसर बरें नितळ दिसतली म्हणून त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी शुद्ध जाय आमी नितळ जाय जशें भगेन पावल म्हणटा तशें आमचें जिवीत जाय देवाक आज आमी अर्गां दिवया देवाच्या उतराक अर्जां दिवया भरवशेन बरया भावार्थान बरया घट्ट रावया सोडचें नाका सोम्या सगळो संवसार सोडूंक हांव तयार आसा तुका सोडूंक तयार ना तूं मात्र म्हाका जाय सोम्या कोणी कितें म्हणून दिता हांव भियेना हांव खावचें ना हांव कितेंच चिंतेना फकत म्हाका तूं जाय सोम्या काडा तुमचें कोंत मागात देवी काकूचो तेर्स
काळात देवाचे उतार आणि ते उपयोग करात सोम्या खर गांधीयात वाचून जाण्यातलं वडना असं मोग तुमच्या काळजांचा असून दे. तुमच्या कोणा न्ही द्या ना त्याची तुमच्या बेड्डाची कुशी दवरा उक्तें दवरात एक इस दियात सोम्या आमी सांगात राव ते देवाचे उतार की देवाचे उतार जेजू जावन आसा देवाचे उतार आणि तो जावन आसा बायबल म्हणटा आसा ना देवाचे उतार आमी सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. म्हाका न्हू एक पावटी सांजेच्या निमाणी सांगत तुमकां सांगता. एक फावटी सांजेच्या वेळार म्हाका एक कॉल आयलें आनी म्हणूंक लागली कुटुंबाची फादर आज आमचो डॅडी आमचे लागीं उलयना. ताका कितें जालां आमकां गुर्तू ना फादर. ताका हांवें सांगलें उलयन जाल्यार काम करात. सुम्याक विचारलें सुम्या वॉट नेक्स्ट. सुम्यान म्हाका सांगलें म्हजें उत्तर जाय तें आसूं दी. आतां कितें करचें ताका सांगलें हांवें तुमच्या बांकार गी मांद्रेर गी तुमच्या बेड्डार ताका न्हिद येत आनी एक पावटी तकले तावन मुळा पर्यंत हें देवाचें उतर ताच्या वयल्यान वडात. आनी तशेंच केलें. सुमार वेळा उपरांत म्हाका कॉल केलें फादर त्या दीस म्हजे डॅडी कोणें मारिल्लें तें सांगूंक ताका बरें लागना कुटुंबांत कित्याक म्हूण सांगलें मोगान आसलें हांव संतोशान आसलें हांव आज तो वगेच आसलो आमकां दूख जालें पूण केदळ तुमी सांगलें देवाचें उतर ताच्या वयल्यान वडा म्हूण सांगलें. तो उठलो आनी म्हणूंक लागलो म्हाका कोणें आज मारलें आनी हांवें ड्रायव्हर जावन आसलो आनी हांव ड्रायव्हिंग करता आसतना म्हज्या लॉरेचेर कोबू काडले. कोबू काडल्याक हांवें विचारलें आनी ताणें म्हाका मारलें 8 स्टिचेस ताच्या माथ्याक घाल्ले आनी ताच्या उपरांत ताणें नांव न्हू मागणें कांय सगळें बरें जावन एकामेका वेंगोवन सक्कल सांगात म्हळ्यार रडोवन संतोशान म्हाका ताणें सांगलें फादर आमी संतोशान आसा हांव सगळें देवाचें उतर फकत ताच्या माथ्याक तावन पांया पडलें वडलें मात्र बुकाकी अधिकार आसा. ह्या जगान बेसांव घालें जाल्यार हाका अधिकार आसा. हें जावन आसा सासणाचें जिवें उतार आमचे लेगीत उलयता. देखून बाबा इण्णो कांयच भियेनाकात, कांयच भियेनाकात. कितेंय तुमचे जिणेंत जावं दे सोडात तें खंय सोम्याच्या पांया तळा घट रावात बाबार्थांत बडबड नाका उतरान तुमचें जिवीत सोम्याक मात्र घट धरन सोम्याक मात्र म्हाका कांयच नाका. ताणें म्हाका पयशे दिवंक आसात ताणें रीण फारीक करूं ना ताणें तशें करूं ना अशें करूं ना सगळें सोम्यांक सोमी जाणा. सोमी जाणा जाल्यार तुमी कित्याक खंय दिसल्यात. तिका सोमी म्हणटा फाल्यांची कित्याक चिंता तूं फाल्यांची फाल्यां सोड आज मागीर सांगात राव तुजें जिवीत काणून म्हजे मुखार ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां जावन वेळ सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोड काण घेवंक देखून एक घडी भर मौन रावन एकच घडी भर एकच मिनीट भर तुमच्या काळजांतले मनांतले सोम्याच्या पांया तळा दवरात आनी देवाचे बेसांव काण घेवंक आमकांच आमी आयतें करया. आनी तोच भावार्थ पवित्र पुस्तकांत बरयल्या व्यक्तीन दवरलो. तोच भावार्थ ती भक्त पवित्र पुस्तक उलयता आनी ते संगती हांवें तुमच्या लागीं थोडे वांटून काडून गेल्यात. हे संगती उद्देशी घडी तुमकां दिसता ओ अशें जालें जाल्यार कित्याक म्हाका जावन वचो म्हजो सोमी म्हाका कित्याक आयकना. खंडीत आयकतलो दुबाव नाका. डावट युअर डावट बट नॉट युअर गॉड. डावट युअर डावट बट नॉट युअर गॉड. तुज्या भावार्थाक तुज्या दुबावाक दुबाव तूं सारको दुबाव घे फटकिरो दुबाव घे म्हणून पूण सोम्याक तूं दुबाव नाका. ताका सगळें साध्य आसा. ताणें दिता म्हणसर ताजे पांय सोडी नाका ताजे उतार सोडी नाका ताच्या सांगता रावंक सोडी नाका. ताका सांगता जिवी सारूंक ताजे आशिर्वाद आमकां सोमेस्तां सुटका दिवन दी. आमेन. Voda sacramenta sustang naman koruya fuvilatya rupa bota navioriti ya sabon vicha uskut pisya प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रमेंता काळ तुज्या कश्टा मरणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवणीचं फळ सदांच आमचे ते आम्ही बघिसारखं तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिसराक आम्ही मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जे त्या राज करताय ससनांच्या ससना. Amen. देव बरो दीस मागता तुमकां समेजता की आमिसाच्या बलिदानाक येवकार मागता. इमिसाची बलिदानाची ते समा स्टॅलिन फेल्सिया मोंतेरो काटी पडला. अलोशियस डिकुना कुटाम उजरे, विन्सेंट विल्मा कॅस्टेलनो आचेकर, फ्लोरिन फर्नांडीस सिरताडी, अनिल सांतीस चिकमंगलोर, प्रेसिल्ला कॉड्रस पिलार, Alvin Anita Cordres Pilar, Sylvia Pereira Bajpe, Brian Cheryl Pereira USA, Lolita Cardoza Belvai, Florin D'Souza Puttur, Sandra Ivan Shankarpura, Michael D. Almeida Hirgan, Rohan D'Souza Panjattu, Lenny Desa Shirva, John D'Souza Nelly Gudde, Roshan D'Souza Panjattu Vado, Benedicta Martis Kutam Bollier, Wilson Almeida Tallur, Renal Lasrado Kalyanpur, Lavina Dimello Karkala, Vinita Suarez Mulki, Nixon Sonia Gonsalves Sagar, Cecilia Gonsalves Jog Falls, Jennifer Lewis Udupi, Albert Lobo Nakre, Priscilla D'Souza Beltangadi, Lily D'Souza Pernal, Myron Sheldon Matthias Mudarangadi, Regina D'Souza Shankarpur, John Aranakuta Mumbai, Brian Arana Mumbai, Ronit Mendonça Takode, Felix Irene Ferravo Belman. विशेष ते सांपसोद पेडयतात. अर्जुन डिसोजा कुंटलपडी ये वडो, अपोलिन पिरेरा ताकोडे, ऑयलिन जीबी बेलबाई, रुवीना नरोना कुंटलपाडी, कियोन केनेथ नजरेत बैंगलोर. फिरजेंत जॉन मतायस पलड़का, अनिल रूपल डिसोजा कोळालगिरी, सान लोरे सचिवर्ती आशीर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मागता. सर इरादाच्या मिसां पासून आमी मागता. आज मुर्दोम जावन आसात. आपल्या 25 वर्साच्या काजराच्या दिसा पासून रिचर्ड संगीता डिसोजा दोपदाकट्टे, नोरा मतायस पेर्नाल, बल्तजर डिसोजा कुटाम नीड पडली. तांचे पासून सांत लोरेस मानकन आज भेटयतना देवाच्या आशिर्वादा सांत लोरेस मरिफा तांचेर मागता. आयच्या जेवणाचे प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ग्रेसी डिसोजा बेळमन, जॉय डिसिल्वा उडपी, विन्सेंट नोरोना कुंटलपाडी, ग्रेसी डिसोजा बेळमन, लाविना डिमेलो कार्कल टाउन. देव सांत लोरेस मरिफात ह्या कुटुंबाचेर आपली दाराळ आशिर्वादा घालूं म्हण मागतना आमच्या स रात्रेक आशा घेवन आमी आयल्या. सांत लोरेसाच्या वत्त्या माजतीन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागया. प्रवेश गीताक उबे रावया. बली भेटून टेंपलान तुझ्या बाप्पा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. हर एकले आमी देवान विंचून काडलेली देवाच्या मोगाची संतोष बरी काळजान ह्या व्हडल्यांत व्हडलें मागणें अर्घां बलिदान देवाक भेटो हांगासर आसलां. खांडी जावन देवाक तें बरें लागता. आनी जें कितें आमी देवा लागीं मागता देव आमकां पवित्र आत्म्या कृपेन बरोवन बागेन लॉरेसाच्या मजतीन आमकां नवें जिवीत नवी कृपा आमकां आमच्या कुटुंबांचेर तो वता. तें काण घेवन आमी पाटी काण घेवन वयता आसतना खांडी जावनी ताई कृपेन जियोंक आमकां सगळ्यांक खुशी आसा. सकट आमची पिडा चिंतां बोगडां कश्ट नश्ट हर एक आमचे जिणेचें जें आमकां नाका अशें दिसता देवा समर्पण दिल्यार देवाचे खुशे प्रमाणे आमकां देव सुटका दिता म्हणल्यार आमी विश्वास करता. तर एक संगतीची गरज आमचें काळीज आमचें मन नितळ आसा जाय. देखून 8 भाग्यांत एक आमी जाणाव नितळ काळजाची नितळ मनाची देवाक पळयतली. आमचें काळीज नितळ मन आमचें काळीज आनी आमचें मन नितळ करचे खातीर सोम्याच्या खावूर्ती उलो मारून सांगात आमी एका सुत्रां म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो सगळ्या सरून सांगताव मनाची दोन तोंडां सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघा सुदां जावन कुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बड्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बड्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी कोणीय आपणाकच टाकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सै. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा, बुदवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पसत मनशा विशयांत कोणीय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सक्कडी तुमचेंच. पावल जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाची ओळखकार. कीर्तन सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. Chai bombia
सोडवणदारा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशा तुझे दर्शन मेळो आशेता तुझे मुखामोल पळोवंक खात्रेता जाकोबाच्या देवा सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितू आनी तांतली सगळी ग्रेस काय सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितू आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. या मुझ्या फाटल्यान म्हणटा मी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकुच्या खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातलो. तवळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताका पळयल्यो. पागी दोणींतले देऊन आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर चडून ती सिमांवची दोण तडीतावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांवक सांगलें, दोण गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मसली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोग करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी दोणींनी तांणी मासली इतली भरली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विजमीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडतच सकड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतार हे कोकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणी बाबानो आनी संवसारभर नाना माध्यमांत पळयतल्या समेत क्रिस्तच्या मोगाचेनो एक काल्पनीक घडी जायती एक नीज घडी ती जावंकी पुरो ती अशी आसा. एक फावटी एक भिकारी एका हळ्ळेन तो भीक मागतलो. ताचे लागीं येदे व्हडलें आयदन आसलें आनी सदां तो भीक मागून सुमार वर्सां तर मागून आसलो. मस्त वर्सां तर भीक मागून आसलो. एक जाणारी मनीस त्या वाटेन पास जाता आसतना आपली टाय तिके आलेक लागलो
आनी त्या वेळार त्या भिकाऱ्यान म्हणलें धन्या म्हाका कितें तरी दी. तो म्हणालो तूं ह्या संवसारांत ह्या हडल्यांत ग्रेस्त मनीस. परतून त्या भिकाऱ्यान म्हळें म्हाका कितें तरी म्हज्या ताटांत घाल, हांव तुजो उपकार बावडतां. परतून हो मनीस म्हणूंक लागलो तूं एक ग्रेस्त मनीस, तूं एक ग्रेस्त मनीस, तुवें भीक मागची गरज ना. तूं काले म्हणटाय कितलीं वर्सां जावन हांव भीक मागून आसा, कितलीं वर्सां जावन भीक मागून आसा. हेंचं ताट काण घेवन म्हाका खंय मेळ्ळें तें, आनी म्हाका कितें तरी तुजे बिरमतीन कितें बोल्सांतलें घालून वच. ताका तो म्हणटा तूं एक काम कर, तूं एक काम कर, तुजें आयदन आसा पळय तें बरें करून घास, तुजें आयदन आसा बरें करून घास आनी धू, कित्याक तें भांगाराचें जावन आसा. इतलें भांगार ह्या हडलें कोणा लागीं ना. तूं ग्रेस्त मनीस. ताणें वचून धुलें, पळयतना भांगाराचें जावन आसलें. जेजू क्रिस्तांती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन, हर एकले आमी ग्रेस्त मनशां. आमी दुबळे न्हय, आमी भिकारी न्हय, कोणूच न्हय. आमी देवाचे. जे जेजू म्हणटा जें बापान म्हाका दिलां तें तुमकां हांव दितां, जें बापान म्हाका दिलां तें हांव तुमकां दितां. जें बापान म्हाका दिलां तें सगळें तुमचेंच, तें सगळें तुमचेंच. म्हणटा आसतना आमचे मदें पिडेस्त बरें तशें आसलें आमी सांगूंक पुरो, धाकटेर सांगूंक पुरो, पूण सोम्यांतय आमी समेस्त ग्रेस्त, भलायकेंती ग्रेस्त, चिंतनांनी ग्रेस्त, आमच्या सर संगतींनी आमी ग्रेस्त. आमचे भायल्यो वस्तू आमची ग्रेस्त कांय न्हय, भायली सोबाय आमची ग्रेस्त कांय न्हय. आत्म्यांतय आमी सुम्यांतय ग्रेस्त. आनी ग्रेस्तकायेचें पयलें मेट जावन आसा तो भावार्थ आमकां मेळ्ळो. बावतिस्मा दिसा आमच्या आवय बापायन व्हरून आमकां देवाची भुरगीं करन, आमच्या मूळ पातकांत सोडोवन जेजूची भाव भयण कर, इगर्मात सांदेक करन, दुसरे साक्रामेंत आनी सर्गी दारां आमकां उगडलीं. जायतें बरेंपण आमकां लाभलें. आमकां ग्रेस्त केल्यात. आमी दुबळी न्हय, आमी दुबळी न्हय, आमी ग्रेस्त. देखून आज तुमच्या लागीं एक सवाल करता हांव. सवाल कडेन तुमच्या जिणेंत केन्ना विचारूंक ना तुमी कितले तेस्तामेंत आसात, कितले तेस्तामेंत आसात पवित्र पुस्तकांत, कितले तेस्तामेंत आसात. एक गी 2 तेस्तामेंत न्ही गे, 2 तेस्तामेंत. हांव म्हणटा तिसरो तेस्तामेंत आसा, तिसरो तेस्तामेंत आसा. तो तिसरो तेस्तामेंत हांव सोदून आसा. पयलो तेस्तामेंत पोरनो तेस्तामेंत वय गी वय. दुसरो तेस्तामेंत जेजू आयलो काळा उपरांत वय गी वय. दुसरो तेस्तामेंत आमी पळयत आसतना हो नवो सल्लो आमी पळयत आसतना थंयसर कितें आमकां वाचूं मेळटा, कितें आमकां वाचूं मेळटा. आपोस्तलांचो अनुभव वय गी न्हय. भगवान पावलुचें पत्र ताचो अनुभव रोमा घरांतय, कोरिंथ घरांतय, कोलोसे घरांतय, एफेस घरांतय, फिलीप घरांतय वांटून घेता. तो भगवान पेद्रू आपणाचो अनुभव सोम्यांतय वांटून घेता. भगवान जुवां वांटून घेता. आपणा जालें उगडापण तो वांटून घेता. तांचो अनुभव मातयो, मार्क, लूक, जुवां वांटून घेता. तांचो अनुभव सोम्यांतय. सोम्यार उदकार सरलो, सोमी मागणें करतलो, सोमी पिडेसां गुण करतलो. थोंट्यांक, केप्प्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, कोडकारांक कितली खोड आसूं दी, तांची बोटां कुडके जावन आसूं दी, वांटाची गाय आसूं दीत, तांचे कान अर्दे पडले जावन दीत, तांकां वचून हाप पडटलो आनी त्याच कडेन ती नितळ जातली. तांचो अनुभव तो ती बरयतात. सवाल हेंच गे तुज्या जिणेंत सोम्यान तुका केल्लें इल्लें म्हण बरेंपण आसा गे. सोम्यान तुज्या जिणेंत इल्लें म्हण बरेंपण केल्लें आसा, एक म्हण बरेंपण कोण आसा गे. आसा जाल्यार ती कित्याक बरोवन दवरनाय. ते कित्याक सोम्याचें उतरां सांगीत म्हजो सल्लो म्हणून सोम्यान म्हाका केल्लें बरें, पण म्हजो अनुभव सोम्या सांगता म्हणून कित्याक बरोवन दवरनाय. तो जावन आसा तिसरो सल्लो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हाका न्हू आमी तिसरो तेस्तामेंत बरोवन दवरी जाय. पयलो पोरनो सल्लो आमकां गरजेचो. पोरण्या तेस्ता सल्ल्या वरवीं आमकां नवो सल्लो समजता. नव्या सल्ल्या उद्देशी आमी तिसरो सल्लो बरोवन दवरी जाय. म्हज्या जिणेंत सोम्यान कितें कितें केलां बरोवन दवरी जाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा वचात आनी फरगटात, उलयात एकामेका थंय. आज म्हाका वाटेर वयता आसतना बस चुकोवन गेलें, पूण कोणी एकलो आयलो म्हाका लिफ्ट दिली आनी बऱ्या तरा वचून पावलो. देव म्हाका पावलो. बरोवन दवर म्हजो अनुभव म्हज्या सोम्यांतय. आज म्हजे पयशे नासले, पावनासले,
आनी वस्तू म्हारग जाल्यात. पूण त्या मनशान काडले म्हाका दिले तुवें पयशे दिवचे नाका ते व्हर म्हणून सांगलें. देव तुका पावलो बरोवन दवर. आज कोणा पिडेस्तां बेटी दिवंक गेल्ले तूं म्हजे तुका हात दवर माग म्हणून सांगलें तुवें मागणें केलें तो मनीस बरो जालो ती बरी जाली त्या घरान शांती आयली समाधान आयलें बरेंपण तुज्या हजरपणा वरवीं बरोवन दवर तुजो तेस्तामेंत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आज जावन अनेक सल्लो आमी सुरू करीत जाय. म्हजो अनुभव म्हज्या सुमयातय आनी तो म्हाका मोग आसचो. परत सल्लो, नवो सल्लो आनी म्हजो सल्लो हे 3 बूक आमी सांगात दवरीत जाय. कित्याक 3 बूक सांगात दवरता म्हज्या आनी सुमया मदलो संबंद वाडटा. म्हज्या कुटुंबांत उज वाडयता. म्हज्या जिणेंत प्रकाश येता. पवित्र आत्म्याचो देवण येता. कित्याक सोम्यान केल्लीं बरीं कामां हांव बरोवन दवरतां. आनी असो म्हजो 3रो सल्लो हांव सुरू करता आसतना देवान म्हाका अशें केलें जाल्यार आज देव म्हाका हात सोडटा काय. भुरगीं म्हाका पळयनात, भुरगीं म्हजें आयकनात, वडा म्हाका म्हजें म्हणलें म्हाका आस्पदी दिनात. एक सुरो सोडला, रीण आसा, एक सुरो हांव आसा, पिडा आसा. एक पट म्हण सुम्यान तुका गूण केलें उडास आसा की बरोवन दवर. म्हाका उडास आसा ज्या पांय तळा हांव आसा त्या पांय तळा ल्हान भुरगो आसतना म्हाका मस्त उरुरें जाल्लें चिकन पॉक्स. तें बदलून आपास जालें म्हणटात म्हालगड्यांक वता आसा. म्हाका कोटलें जाल्लें कुसोन गेल्लो आनी हांव एका मांद्रेचेर न्हिदिल्लो. कोणें म्हणलें म्हज्या मांयक खोल्याचेर दवरा म्हणून. खोल्याचेर दवरा म्हणटा आसतना थंयसर खोलो हांव तयार नासलो म्हाका मांद्रीच जाय म्हणें. इतलो कुसतलो तरी एक आवयचें काळीज माय म्हजें सांगाता. त्या गाणीन मागीर सांगाता न्हिदतेली म्हाका सांगात दितेली. आवयचो मोग हांवें अनुभवला. आनी उपरांत म्हजो पाप्पा दुसरे कडेन काम करता. ताका आपयलें हो भुरगो मरता तूं ये गांवांक. तो आयलो. घरा भितर सरता आसतना गुम्म कुसल्या मासलेची घाण आयली. ताका घाण आयली म्हज्या कुडीची. इतलो हांव कुसोन गेल्लो. इतले कोंच्यो म्हज्या आंगार आशिल्ल्यो आनी मस्त कश्ट जातालो. आनी त्या वेळार म्हज्या मायन सांगलें रेस बापा म्हजो पूत बरो जाय जाल्यार. म्हज्या बापान सांगलें सांत आंतोनी भक्तो म्हजो पूत बरो जाय जाल्यार ताचे तितली वाद तुका हांव समर्पण दितां. त्या दीस राती बरो जालो. दुसरे सकाळी म्हाका कोडू उदक घालून न्हाणयलें आनी हांव भायर खेळोंक गेलो. सान लॉरेस म्हज्या जिणेंत ज्या सुवातेर हांव आसां. तितलेंच न्हय म्हजी माय बारी भक्तीक बारकोर म्हजो गांव. आमकां थोडे माड तरी मस्त नाल्ल जावचे आनी नाल्ल येवन हुंदरांनी खावचे. हांवें आयकलां तिणें वयचें भायर सान लॉरेस बापा हुंदीर नाल्ल खातात इतलेंच म्हणचें. दुसऱ्या दिसा तो नाल्ल बोंडयो पडच नात. हांव चिंता म्हज्या मायचो भावार्थ कसलो काय. तो आसा कारकळ आमी आसा बारकोर. पूण तिची भक्त इतली अपुरबायेची सांतातय ज्या व्यक्तीन आपणाकच लासोंक दिलो आनी आज हांव त्या पांयातळ रावन घडये पयले फावटी न्हय मिसाचें बलिदान पूण अशें एक आराधना करून देवाक अर्गां दिता. कित्याक असले भक्त असले सांत आमकां दिल्यात. आमकां भेना आमी सांगात ते आसात. आमची मागणी देवा लागीं व्हरतात मागच्या आदींच. उपरांत म्हाका हांगा आपण हाडलो. हाडटा आसतना म्हजे ती वाद खंय मेळटा हे दोस आसलो हांव. एक तेंकडी काण गेली बोडी काण गेली. हे दिशी वात मेळ्ळी ताचे वयर दवरली पेटयली आनी आमी आंगण फारीक करून फाटीं गेल्या. म्हाका अशें न्हू खंडीत जावं न्ही आमी ग्रेस्त कितेंय जावं दी देव आमकां सांडिना. जशें आमी आतां आयकलां तें आयकदान भांगाराचें तें आमी नेना. आमची क्रिस्तांवपणाची ग्रेस काय इतली आसा की आमच्या सुमयांतय आमच्या भावार्थांत आमच्या भक्तींतय आमची इगर्मातेतय. पण आज आमी घडये एक लेकार दोळे आसून कुड्डे म्हणटा पवित्र पुस्तक. कान आसून भेरे काळीज आसून आमचे बोगणानात. आमकां भावार्थ जाय तितलो पावना. दुसऱ्या संगतीचे भावार्थ चड आमकां पूण आमचेर आनी आमच्या सुमयांचेर भावार्थ आमकां उणो. देखून आज खंडीत जावनी आमची आयकदानां नितळ करीत जाय. आयदां नितळ करीत जाय जाल्यार आमी आमच्या काळजांत कितें आसा तें काण दवरीत जाय. कालचे दीस एका व्यक्तीन म्हजें कावन्सिलींग करतना विचारलें हांवें ताका तुवें इतलीं तुजी पातकां सांगलाय न्ही गे इतलीं तुवें अशें करता म्हण सांगलाय न्ही गे तें काण तुज्या कुशीक दवर. तुवें सांगलाय तें काण कुशीक दवर
आतां तूं कोण? हांव पवित्र. त्या भुरग्यान म्हाका म्हणलें हांव पवित्र. ताका भुरग्याक समजलें आमचें खोटेपण काण दवरया, आमचें खोटेपण काण दवरया. कित्याक आमी जायते मिक्स करता. उदाहरण एक, गोवानी बायल जियेत आसतना गोवाक आतां सिगरेट उडची संवय आसा म्हूण चिंत्या. बायल पुरपुरता सिगरेट सोड. हांव तुका सोडटा डायवर्स दिता. पळय उतरां पळय. उपरांत कितें जाता? सिगरेटी लागून हें पुरो घडटा. पूण सिगरेट ताणें वडची सोड, तुजो घोव तो पवित्र. ताका एक हे 2 वायट संवय आसात ते सोड आनी तुज्या घोवाक आसा तसो पळय बरो मनीस तशें तुजी बायल. कित्याक जाल्यार आमी दोनी मिक्स करता. घोवाक आनी सिगरेट वडची संवय एक मिक्स करता त्या वेळार आमकां कल्ला बिल्ली जाता. आमी चक्का कितें म्हणटा ताका कल्ला बिल्ली जाता आमी. देखून हे खोटेपण आनी आमचें पवित्रपण, आमचो नवो सल्लो मिक्स करचें नाका. आमचें कल्ला बिल्लीपण आमी हाडटा आसतना आमचें पण आसा पळय तें वयर हाडया. भाग्यवंतपण, पवित्रपण देवाक समर्पिल्लें, आमची जिवीत देवाच्या मोगाची, देवान मिसळून काडलेली. आमचे संवय मिक्स करचें नाका. संवय सोडया. कित्याक संवय आमी सोडटा ताजी पाडबुदी सोडटा कोणी जावं दी ती, ताजी उतरां सोडटा ते सगळें सोडटा तेन्ना आमी पवित्र जावं पावता. अशें एक लेकार आमच्या आयदान मितळ करीत. दुसरें घडये आमचें मागणें इल्लें चडय जाय. कोणाच्या घरा मागणें ना आसता सुरू करा मागणें. कित्याक मागण्या वरी मात्र आमच्या कुटुंबाचे देवाचे बेसांव येवन येता. ह्या वर्स कुटुंबा समर्पण देखून तुमकां एक ल्हानशें घडी सांगूंक खुशी व्हरता. तशें पिलार सेमिनरींत हांव शिकता आसतना गोंयां आदी म्हाका हांव सेमिनरींत वयता आसतना 1984 वयता आसतना थंयसर 2-3 कडेन आमचे बस एका बार्जीर वयतले. बार्जीतावन थंय आनी कडेन वयतले. अशेंच एक फावटी वयता आसतना थंयसर एक नवेंच जोडें आसलें काजारी. दोगांय त्या बार्जीचेर आयलीं आनी सडनली एक 4-5 पोखरी भुरगे भितर सरले आनी म्हणूंक लागले हाय रिता म्हणून. दुबाव भरलो नव्याचे काजारी गोवाच्या मनांत. कित्याक ताणें रिता म्हळें हाका, म्हज्या बायलेचें नांव कशें काडलें ताका. आनी ताजे उपरांत मस्त दुबावलो. घरा मागण्याक ना, खंयच्याकी ना, मस्त दुबावलो. ताजें तोंड तेणें, हाजें तोंड एणें. थोडेच दीस जाले काजार जावन, पूण त्या स्त्रियेन 7 वरांचें मागणें करचें सदांच आपल्या घरांत उणें करूं ना. एक संगती मागतली मोगाळी माये तुवें आमकां सांगाता हाडलाय बागान कुटाम घडून हाडूंक, तुजेर हांव विस्वासता. म्हज्या घोवाच्या जिणेंत आयलो काळोख पयस कर. ते म्हणटा अळे बा हांव ताका वळखच ना. ना तुमचे मदें कसलो संबंद आसा म्हणून. निमाणें ते भुरगे म्हणटा 5व्या दिसा तेच करता आसतना घरांत थंयसर मरिया म्हज्या मायेन उजवाड म्हज्या मनांत गेलो. तुज्या गळ्यांत एक चेन आसा थंयसर RITA रिता म्हणल्यार व्हडल्याक्षर बरोवन आसा. तें पळोवन त्या भुरग्यांनी सांगलें म्हणून तेर जाल्या उपरांत ताणें म्हळें अळे बा मरियेन म्हज्या जिवितांत आमी परतून सांगात हे जाय मोगान जिये जाय म्हण सांगून ही हांगासर म्हाका उगड हांवें केला. म्हज्या चैनीचेर नांव आसा देखून ताणें तें पळोवन हाय रिता म्हणलें. दोगांय मोगान जियेलीं. कोणें तांकां सांगाता हाडलें? मरियेन सांगाता हाडलें. कशें हाडलें? घरांत मागणें आसलें आवरी. देखून कोणाच्या घरांत मागणें ना दयकन एक अमरी तेर्स भक्तीपणी म्हणात. आनी नमान मरी म्हणटा आसता नमान मरी करपा सुमित बागेत मरी अशें म्हणनाकात. एक बडव्या बरी ही उतरां कोणें म्हणची? नमान मरी 1 रुपया मरले सोमी तुवें सांगाता कोणें म्हणची? बडव्यान म्हणची. देवाच्या बडव्यान म्हणची. आमी हे बडवो जायचे मरयेक म्हणाचे नमान मरये कुरपेन मरले सोमी तुवें सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. इतल्या अपुर्वाच्या उतरान आमी म्हणा जाय मरयेक मान करी जाय. मरी आमकां कांयच उणें करना. ते कोणाच्या घरा मागणें ना, आमरी तेर्स ना, दयेकर मागण्याचो कुटुंबाचो तेर्स आमच्या घरा करा जाय. आनी कोणी जरी करी जाय, कोणी जरी एक तेर्स करता तांणी 2 करूंक प्रयत्न करी जाय. दुसरो दैवी काकुळतीचो तेर्स करी जाय. देवाची काकुळत आमचें तें वाडली जाल्यार. तिसरें देवाचें तें वाचचें आनी दांपोवन दवरचें न्हय. इल्लोसो नियाळ करात, इल्लेशें मागणें करात ताचे वयर. आनी तुमकां त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी जावं पेद्रू जावं कोणी थंय जर एक व्यक्ती आसा जाल्यार त्या जाग्यार तुमकां घालात आनी म्हणटा स्त्रिये तुजी पातकां बोगसालीं. ज्या उतराची तुमी येता जाल्यार म्हणात तुमचें नांव काण घेवन चिंत्या म्हजें नांव कार्मेन. कार्मेन तुजी पातकां बोगसालीं. संतोश पावात, देवा कारगां दियात.
जरी तर म्हजें नांव सायमन तुजी पातकां बोगसलीं जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकांत तुका थंयसर घालत सायमना जाग्यार तुका हातूंत घाल सायमनाज. आनी देवाचें उतर अनुभवूंक प्रयत्न कर. हाचे वरवीं म्हाका न्हू आमच्या आयकदान इल्लें धुवन काडयत आनी आमच्या घरांत भक्तीपण आयिल्ल्या कुडल्या घरा येता आसतना घरा आमची भुरगीं भायर वता आसतना सगळ्या बेसांव दियात. भुरग्याक शेळ जाला ताप आयला ताका एक आशिर्वाद दियात. तुमच्याच कित्याक तुमकां दिलें देणें तें देवान दिल्लें भुरग्याक आशिर्वाद दियात. भुरगीं बरीं जातात कित्याक साक्रामेंत संबंद तुमचो तो पवित्र संबंद तो पवित्रपणा संबंद पवित्र आत्म्यावरय तुमी एक जाल्यात आनी तुमच्या एकवटाचो गुर्त जावन भुरगीं तुमकां दिल्यात. त्या भुरग्याचे आशिर्वाद घालात. खंयचो दाखतर व्हरचें केन्ना एक्सरे करचें तें मागीर चिंतात. पयलें त्या भुरग्याक आशिर्वाद दियात. एक घोव एक दीस आयिल्लो म्हजे लागीं हांवें ताका विचारलें जॉन्सन कसो आसाय तुजी पत्नी सानिया कशी आसा. तो म्हणलो कांय ना फादर म्हाका इल्ली पाटीची दूख जाल्यार हांवें सानिया कापावचें इल्लें मागणें कर गो म्हणचें ताणें हात धरून मागणें करचें हांव बरो जाता फादर. म्हाका बारीक खुशी जाली कित्याक साक्रामेंताचो बांद तांच्या मदें आसा. साक्रामेंताचो बांद तांच्या मदें आसा. देखून घोवान बायलेक गूण करची सगळं तुमकां दिला. बायलेन घोवाक गूण करची सगळं तुमकां दिला. दाक्तराक दिवंक ना तुमकां दिला. साक्रामेंत दाक्तराक दिवंक ना तुमकां दिला तुमच्या खाजारी जिणे वरवीं. देखून म्हाका न्हू आमचें आयदान मेळून दवरचें नाका. नितळ करया तें आयदान. ताका बोगसूंक जाय. म्हज्या भावाचें दिवचें दी जाय. भाव म्हाका दिना बक्षिया आज म्हाका देवान सांबाळला पुरो फाल्यांक पळोवया असली चिंता काडून देवाची विस्वास दवरया. ते जाल्यार मात्र आमचें जिवीत शांतीचें समाधानाचें जाता. अखेर करचे पयलें एक 2 मरणाचे खबरो तुमकां सांगून हांव अखेर करता. उडपी एका कॉमेंटांत थंयसर एक सिस्टर आशिल्ली. थंयसर हांव वयतलो मिस पेटोवंक थंय लॉ कॉलेजी वयतलो आनी थंयसर ती सिस्टर वळखतालो आनी तिणें म्हाका सांगलें एपणे खंय हांव बुज खंय दुखता म्हणल्या वेळार ती म्हणून फादर कुर्साची कुरू काडात तुमी बरें जातलें. आजुनूय खंय जर म्हाका दुखलें जाल्यार एक कुर्साची कुरू काडची हेरान सांगचें तुका दुखताय. ताणें सांगले वेळार वय फादर दुखता म्हाका. ताणें सांगचें हात दुखता पाट दुखता पांय गाण दुखता एक कुर्साची कूर काड तूं गूण जातलें. हांव गूण जालो तिणें सांगलें म्हाका आनी हांव हेरांक सांगता तुमकां कसली दूख आसल्यार बाबाडतान एक कुर्साची कुरू काडात. कित्याक कुरी सावन आसा साल्व सावांची जामिनी देवान आमकां जेजू उद्देशी फावो केली भयणी भावानो. आनी ताचे उपरांत थोडे तेंपा उपरांत ती मरण पावल्या वेळार म्हाका गोत्तनातलें विचारलें ती सिस्टर कशी आसा. आनी ताणें सांगलें सिस्टर मरण पावल्या. हांवें सांगलें कितें जालें तिका. ताणें सांगलें फादर सांजेच्या वेळार ती कुजनांत काम करतली आनी थंयसर सगळ्यांक सिस्टरांक इस्कार शिकोवच्या आनी हेर संगती करच्या वावर करच्या सिस्टरांक सगळ्यांक च्या दिल्या उपरांत ते सांगता 2 कुंभ चेडवां भुरगीं आसलीं तांकां आपयलें आनी ताणें सांगलें म्हाका इल्लीशी काळी च्या हाड पुता म्हणून. काळी च्या हाडली आनी एकल्याक सांगलें म्हज्या कुशीक बस आनी कुशी बसल्या वेळार तिणें ती च्या काणगेली आनी ती पियेली आनी म्हणूंक लागली हें काणगे पुता जेजू म्हाका आपोवंक आयला हांव येतां. कितल्या अपुरबायाचें मरण भयणी भावानो सोम्या थंय जेवचें आमचें जिवीत आमकां जायना फादर आमी लायक न्ही गी आमकां मस्त काम आसा आमकां जायना फादर. एकलो टेलर आसलो ताका भुरगीं नासलीं पूण मागणें तें सांगत आसलें देवाचें बावर्त आसलो. आनी कोणें सांगलें म्हाका वेळाच्या वेळार तो वस्तू शिवून दितलो. फाल्यां म्हळ्यार फाल्यां दितलो तो 8 दीस म्हळ्यार 8 दिसा भितर दितलो आनी चडती पयशे काणग्या नातलो दुरसां नातलो. मागणें सुरू कर बायले सांगता आपलो बरें जिवीत सारतलो. म्हाका एक दीस मागणें करप पयलें. थोडे दीस उपरांत म्हाका म्हज्या मनान बगलें ताका भेट दिवचें म्हणून. हांव थंय वता म्हणटा आनी एकलो याजक मागीर सांगता आयलो आनी ताकाय सांगलें तूं येता गी या सांगात हांव वता आसतना फर्स्ट फ्लोरार आमी ग्रावंड फ्लोर आसा इल्लो आवाज आयकता म्हाका. थंय गेलें हांव थंय वयर वता आसतना तिणें बागेल उदकें केलें आनी म्हळें म्हजो घोव सरला फादर. केदोळा सरलो आत्तां सरलो फादर. आनी कांय ना फादर. ताणें सांगलें म्हाका तूं बऱ्यान राव म्हाका दोवें दृश्य येता वयरता एक चारियेट वयरतावन येता पल्लकी बरो दोवें म्हाका वयरतावन येता. जेजू सांत भक्त बडवे म्हाका आपोवंक आयल्यात तूं बऱ्यान राव म्हण थंयच आनी माण उस्वास सोडलो. कितल्या अपुरबायाचें मरण भावा भयणीनो आमकां बावडत्यांक सोम्यान फावो करचें. कितल्या अपुरबायाचें मरण भावा भयणीनो तें आमी आशें जाय जाल्यार आमच्या आयकदान इल्लेशें तुवें जाय बरें एक गाशीच जाय संवसारीक वस्तू न्हय असलें बरें मरण देखून म्हणटात जशें तुजें मरण
तशें तुजें जिवीत और तुजें जशें जिवीत तशें तुजें मरण. देवाक जावं अर्गां. आमचो सोमे आमच्या संगाता जिवाळ आसा, आमच्या संगाता भोंवता, आमच्या मुखल्यान वेता वाट दाखोवंक, आमचे वयर आसा आशिर्वाद दिवंक, आमचे भितर आसा कुडयेंत भलायकी दिवंक, आमच्या दोनी कुशेन आसा आमकां बुजवण दिवंक, फाटल्यान आसा आमकां रक्षण करूंक. आमकां सण घालना, आमकां कसलेंच बेना. जावं सकाळीं 2 वरांचेर आमी चलोवन वयता आमकां बेना, आमकां बेना. कित्याक सोमी आमच्या संगाता आसा आनी म्हाका धैर्य दिता. कितें? म्हजो तिसरो सल्लो पोरनो टेस्टमेंट, नवो टेस्टमेंट. म्हजो अनुभव सोम्यान केल्लीं कामां बरोवन दवरल्यात, ते म्हज्या उडासा काडटा. देखून संवसार सगळी संगती सोडया, सोम्याक आमी वेंग मारया. सगळे संवसार जाय जाल्ले देव आमकां फावो करता. आमेन. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 136 136. हे बाबा हो
बनी भावांनो, देवाची उतार आयकून गुण जावंक बरी जावन आमी फाटीं वचूंक संतोशान संभ्रम म्हणून आमकां आमी देवा समर्पण दिता. देवा हें हांवें हाडलां, हे म्हजी मागणी, हे म्हजे गरजो, हे म्हजें सर्वस्व तुका समर्पण दिता आनी म्हाका सांग म्हजें जिवीत तुज्या हातांत घालता. म्हजी अस्कतकाय, म्हजी पिडा शिडा आनी सगळें म्हजी चिंतना भोगणां, सगळें म्हजें नश्ट आनी सर्वस्व म्हज्या जिणेचें तें म्हणल्यार आयदान कशें तुज्या हातांत घालता. म्हाका नितळ करून दी म्हणून ह्या बलिदान मागता. तर मागात हें म्हजें आनी तुमचें आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावं दी म्हणून. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या घोवाक सहजपूत म्हणून घेव. प्रितीच्या बोमगाळ बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरी महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या सुमनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या आनी सोडवणदाराचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमच्या सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. वर्षी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोन दर एका काळांतून तुजे पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय आनी तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणें पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पाची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतेलें हें म्हज्या उगडासा करात. Poverto so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्याने तुलो. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्याने तुलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत आमी स्मेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय खर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखां मळोवंक पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भगेवन झुजे भगेवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना आमी दीर्घ घेवन एका साळयान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवास. सर वायटांतल्या विघ्नांतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शनांतलेक आमकां तुजे उदार खाकुर्तेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदार दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी ह्या वेळार आमकां समेस्तान तूं म्हणटाय म्हजी शांती आनी समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय म्हाका सुगुर्त एकामेका शांती दियात. आमची
बहिणी भावांना ओजावन असो जेजू. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी. सोम्या किंवा म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण जाका सुद्दां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडार तमास नेसता सासणाची विता बरी हात व्हरून पावूं. आमेन. सोमिया सगळ्या मोच्या कारसा बिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बाड बोला ओढा आनंदा गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या कारसा सोमिया कुर्सार मोरोन आमची सडवण केली देखा तुका सोमिया गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या कारसा निर्वाशी मोन मुझे उपकार बाड बोला ओढा आनंदा गादिता तुका सोमिया
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रतिमगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेसून सोसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसा. मुगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदानाचे आनी तशेंच आराधन चलोवन व्हेल्ले प्रधान याजक जावन हेजे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटयल्या मानादीक बाप हेनरी डिसोजा पिलार फादर फिर्गजिसो याजक सालेत्तूर मोगारनाड हांचो उपकार बावडटा. गांवांत ते बारकूरचे आपल्या मिसावांत वर्ते काम केल्ले आपल्या मेळांत वायस प्रोविन्शियल जावन वावर करन आतां प्रस्तुत फिर्गज विगार जावन सालेत्तूरांत आपलें काम करना आसात. तांचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. सहा पेटवणी केला. बाजालसो फिर्गज याजक मानादीक बाप एंड्रू डिसोजा तो हांगासर आयला, ताचो उपकार बावडटा. आनी तशेंच सैरो याजक आमचे सांगात आसा. मानादीक बाप फेडरीक डिसोजा कारकळ टावन हांगाचे गांवांत ते प्रस्तुत डेल्ली डिएसेजींत फिर्गजचे याजक जावन ते आपले वावर करनासात. आज हांगासर ते आयल्यात. सांत लॉरेन्साची भरपूर आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बेजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भक्तीक आनी तांच्या आत्मीक गरजा खातीर बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर अर्गामिसां तेसावां मुर्दोम पिरजेन ह्या जेवणा बाबतीं दिवंक आसात तर ह्या हांगासर जावच्या आत्मीक कार्याक कुमोक दिवंक आसात तर स्टॉलाक संपर्क करियेत. बेंजर केल्लें मीठ धार्मीक वस्तू आमच्या स्टॉलान मेळटात. हप्त्या मदीं हर एक दीस आत्मीक समालोचना खातीर याजक आसा लाभ्य आसात. ह्या हप्त्यांत सगळे फूल जाल्यात देखून येवच्या मंगळारांतल्यान आनी मुखार कावन्सिलींग आसतलें. सोनवारा आयतारा सोमारा 3 दीस हांगासर आमचो उडपीचो धर्माध्यक्ष गवळी पेटे खातीर हांगासर येतलो. देखून हे 3 दीस याजक मेळचे नात. कुमसार आनी वांजेलदारा खातीर सदांच याजक हांगासर लाभ्य आसात. जेवण हर एका ब्रेस्तार दीस जेवण आसा. जेवण इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन कुमसाराच्या माटवांत आसा. थंयसर उदकाची वेवस्था आनी सगळें आसा. दया करून शिस्त नितळाय सांबाळूंक विनंती करता. भक्तिकांच्या वर्त्या गामानाक येवच्या ब्रेस्तारा मोती सायबिडीचें फेस्त आसल्या वरवीं त्या दिसाचे नवेन येवच्या बुधवारा आदल्या दिसा 7 तारखेर आमी चलोवन व्हरता. येवच्या ब्रेस्ताराचे नवेन बुधवारा दीस 7 तारखेर चलोवन व्हरता. दया करून ही कळोवणी मानून घेवची आनी दुसऱ्यांक तुमी दिवची. 7 तारखेर बुधवारा दीस चलोवन व्हरता. मानादीक बाप अब्राम डिसोजा मुल्कीचे याजक ही नवेन आराधन मीस चलोवन व्हरतले. येवच्या ब्रेस्तारांनी बुधवारा 7 तारखेर आसतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, कळोवणी तुमचे मुखार. मानादीक बाप एंड्रू डिसोजा आज हांगासर ते आसात. हांचे दैवीक अमृत फाटल्या वर्सांनी तुमी जाणात. दैवीक अमृत एक बूक आनी त्या संस्थ्यांत हांव अपूर्वेचे यात्रेक पयण पवित्र जाग्याक भगवान जाग्याक ताणें केल्लें आसा. कोविडा वरवीं तें परत्या बंद पडलें आनी परत तें आतां आराम जालां. ह्या दैवीक अमृत यात्रेक पयणा संस्थ्यान ह्या ऑक्टोबरांत म्हयन्याच्या 10 तारखेर वेलंकणी उटी कोडेकनल 6 दीस यात्रेक पयण दवरलां. 17 तारखेर काश्मीर पयण 6 दीस. नोव्हेंबर 10 तारखेर भाग्यवंत जाग्याक इस्रायलाक यात्रेक पयण 11 दीस मांडून हाडला. दया करून तुमी गमनाक घेया. तशेंच येवच्या वर्सा मे म्हयन्याच्या 10 तारखेर
युरोप यात्रेक पयण 17 दीस आसतलें. एप्रील म्हयन्यांत कोलकाता दार्जिलिंग पयण आसा केल्यान हाचे सविस्तर विवार नोटीस बॉर्डर आसा. आतां तुमकां थंय जेवण जाल्लेंच तांचें थंय ऑफिस म्हणजे कावंटर घालां. दया करून तुमी तांकां मेळा. हे पवित्र जागे आनी तशेंच भोंवडेचे जागे आसात. फादर आंद्रूय थंयसर आसतलो, तांचे स्टाफ थंयसर आसतले. तुमी दया करून तांकां मेळचें आनी खबर दुसऱ्यांक दिवची. तांकां साकार दिवचो. तांकां आमी बरें मागता. देव बरें करूं. आतां विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत. सर्गींचे सर पदवेदारा ह्या पवित्र जागाक साल लोरेसाच्या मानाक मुर्दोम जावन पिरजेन जावं जेवणाचे वंतिके जावन दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांणी दिवच्या ह्या कुमकेक तुजी हजारां आशिर्वादां तांचेर पडोवं आनी तुजी भरपूर आशिर्वादां मारिफात तुजी कृपा तांचेर वाळोवंक दिसपडतो ग्रास तांकां लाभोंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरजेंत अनिल रुपल डिसोजा कोळालगिरी. अनिल रुपल डिसोजा कोळालगिरी. जॉन मतायस पालडका. जॉन मतायस पालडका. मुर्दोमो रिचर्ड संगीता डिसोजा दूपदकट्टे. रिचर्ड संगीता डिसोजा दूपदकट्टे. नोरा मतायस पेर्नाल. नोरा मतायस पेर्नाल. बल्तजार डिसोजा अँड फॅमिली नीडपल्ली. बल्तजार डिसोजा अँड फॅमिली नीडपल्ली. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ग्रेसी डिसोजा बेलमंड. ग्रेसी डिसोजा बेलमंड. जॉय डिसिल्वा उडुपी. जॉय डिसिल्वा उडुपी. विन्सेंट नोरोना कुंटलपाडी. विन्सेंट नोरोना कुंटलपाडी. ग्रेसी डिसोजा बेलमंड. ग्रेसी डिसोजा बेलमंड. लविना डिमेल्लो कार्कल टाउन. लविना डिमेल्लो कार्कल टाउन. San Lorenzo Magnem, Ezete Van Martira San Lorenzo, Tarnia Prairis, Bavartia Kadin, Katin Kursasun Jevdilia, I come chain Kalte Magnem, Vartia Patinami to Jesus Siam, Geo Bavar Ter Boroso, Devasonium Chapelaso Koromok, Amka Zondi, Amcha Besak Sarizam, Niskalpon Amcha Temper Shankar, Amcha Saratmi Kanisonsari Vodilante. कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शंकर अनबावर्त्यांक आनी बावर्त्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुजे बळा देख देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां देवया आमाल पियेवणेतावन सुटका मेळिल्ल्या पासत बरें काम फावो जाल्ल्या पासत
कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत राती बरी न्हीद पडल्या पासत केस चडचे राविल्ल्या पासत 6 वर्साच्या भुरग्याक उडासाची सकत पाटी दिल्ल्या पासत आनी जायतो उपकार मेळिल्ल्या पासत रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत अर्गां दितात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. सोम्याक दिन वासुयांत बरो, सोम्याक दिन वासुयांत बरो, सोम्याक दिन वासुयांत बरो, मोगा परिमिताचो करो. सान लोरेसाच्या मजतीन मागतात. सान लोरेसाच्या मजतीन गांठी दुखुणें जावं, पाड दुखूण जावं, भुरग्याचे देणे लाबोंक, बरी भलायकी मेळोंक, विजा लाबोंक, हातींत धरलें काम पंथा पावोंक, पोट दुखूण जावं, हार्टाचे प्रॉब्लेम समा जावं, जॉब परमनंट जावं, वायट सवयो पयस सोंक, उगडासाची सकत चडोवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, कस्ट हाळू करूंक, शेळ ताप कंकली पडापड गुण जावं, राग पयस करूंक, घरांत समाधान शांती मेळोंक, ताळ्याची दूख गुण जावं, 3 ते 5 वर्साच्या भुरग्याक सारकें उलोवंक, 7 वरांचे पाटीच्या कोण्याचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्यान जावं, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, पाटीची दूख गुण जावं, एलर्जी गुण जावं, बरी सैरीक मेळोंक, माथ्याचे केस जडचे रावोंक, सामकोळवेचे पोसत गुण जावंक, तकली दूख गुण जावं, एकल्या कडेन काजर जावन दुसऱ्या चेडवा कडेन संबंद दवरला तो सोडच्या पासत, इंजिनियराचें शिकप कंप्लीट करूंक, बरें काम लाबोंक, भुरग्यांक शिकोवप, बरी भलायकी मेळोंक, बरी मोन मेळोंक. सांत लोरेसाच्या मजतीन बऱ्या फुडारा पासत आमाल पिवणें सांडूंक, पीठ पिडा गुण जावंक, तोंडाची काळी कथां वेचे पासत, वेरिकोस गुण जावंक, गोमटेची दूख गुण जावंक, नव्या घरच्या बांदपाचें काम सुरू करूंक, उसमोडीची पिडा गुण जावंक, घरांत समाधान शांती मेळोंक, आमाल पिवणें गुडकातावन सुटका मेळोंक, बरी न्हीद पडोंक मागते आसात. सांत लोरेसाच्या मजतीन RTC मेळोंक, जागेचे उपाद्र निवरावंक, एका स्त्रियेतावन मेळची दोशी रावोंक, काम सोडचें म्हणलें चिंता पयस सोंक, शिकपाक चड गामान दिवंक, घरच्या संद्यांनी सांजेच्या वेळार घरा पावोंक, मागण्यांत वांटो घेवंक, पयणा वेळार राखून व्हरोंक, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक, एक दादलो रगत येता म्हणसर जीप साबून धरता ती सवय सोडूंक, भायर पडले 10,000 रुपये पाटी मेळोंक, रोड रुंद जावंक मागते आसात. आमच्या सर तेसां पासत मागया. प्रत्येक तेसां पासत मागतात एका भुरग्यान आशिल्ल्या तारीखेर इस्कोलाचें एडमिशन जावंक, एप्रुवल मेळोंक आनी तशेंच सर गरजां पासत मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन हे गरजो मेळोंक आमी मागया. हांगासर आयिल्ल्या आमा सोमेस्तांच्या तेसां पासत, इराद्या पासत, दानी पासत, नाना तरांची कुमोक करतल्यां पासत, रेतेर आराधन चलोवन बरतले याजकां पासत हांगासर मागलो उपकारां मेळच्या पासत मागया. ह्या आमच्या पवित्र तळाच्या योजना पासत सर तरांच्या आडकळी पयसोचे पासत आमी मागया. सर मुख्ली कार्यक्रमां योजना ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ವರೋಂಗ್ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सर्गींच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या मोगळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवचिणी येवन बागी मोरान मरोन सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगळसूचे बाग आमकां समेस्तांक फावो करे.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची दुखां मागोस आनी आमकां दाणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आमो उपयोगात विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कुशीचें जेजू. देवाचे माई आमो उपयोगात विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचें कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माई आमो उपयोगात विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तसो आतां सदां. भाग्यवंत लोरेस मारतीरा आमा पसत विनंती कर. सजा बसण्याक आमी पावसोवच्या प्रार्थुया. ये सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वडवेळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर आमच्या पिडेस्त बावडां पसत मागया. आमा सोमेस्तां पसत पेल्या पसत हेरां पसत कोणा पसत आमी मागता म्हूण बसयलां. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणें आमचे लागीं मागोवंक सगळ्यांक त्या सर पिडे पसत आमी मागया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी बरोवंक आमी मागया. हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकांचेर बावडत्यांचेर आमच्या कामांचेर येवजनांचेर परिपूर्ण आशिर्वाद मेळोवंक मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं देवाची काकूळट मेळटना ह्या पवित्र आत्म्याच्या तेलाच्या माकणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभचे खातीर आतां आमी समेस्त मागया. समेचे नावे आमचो आदार सोमी आदयन आयक आमचे मागणे स्वामी तुमचे सवे आसो प्रार्थुया. सर पदवीधरांनी सासन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां लाभय. ह्या बासिलिकांत तुका तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी चाकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमी आनी सोडूनदाराचे नांवी. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोव्या असो तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर असो तो तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमच्या मुखल्यान असो तो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान असो तुमकां राखो. तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार त्या बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल तुमकां राखो. आमेन. पाण संख्या 98. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या
आमकां तूं रुपीत कर. शेळेली आमची क्रिस्तीची न्ही उर्बेन तूं बोर दिवून तुजी देणी. शेळेली आमची क्रिस्तीची न्ही उर्बेन तूं बोर दिवून तुजी देणी. एकवट आमचो सदां वाडय सडय. एकवट आमचो सदां वाडय सडय. भावार्था दिवो तुजे कृपेन सडय. भावार्था दिवो तुजे कृपेन सडय. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. तेलां जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. दुकुल्ली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशेवन आसा. दुकुल्ली मोना राखून आसा घायेली काळजां आशेवन आसा. मोगावच्यान तुज्या ती आसकून कर. मोगावच्यान तुज्या ती आसकून कर. संतोषान भरून जीवन पावन तूं कर. संतोषान भरून जिणी पावन तूं कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. तेलां जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. तेलां जेसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. Pagibon patron Santa Loresa Kalsa amchi buban duka Ailyam sar tuja payan tala Divjat manya bhagirisa Pagibon patron Santa Loresa Kalsa amchi buban duka Ailyam sar tuja payan tala Divjat manya bhagirisa Bavartachi tu sak zalo Dubля dapyaच्या सीमेत तू रावलो सेवा करूंक म्हाका शिकय देव बिरान काळजांत खंसय मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोळी आशीर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजांत
भगवंत लोरेसा अमा बसत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.